वेलिटलो मुझे नाव कुळशेकर मुजो गांव मुजो ताळो गायतो लोतावन फामद जाली हांव 20 वर्सांच्या प्रायर चेडवाक स्टेजीर वचून गोत्तुना कोयरान नातले सिंगिंगाची कांय जाणवायना कांय ಎಂತ ಗೊತ್ತುನಾ त्या खंयच्या कॉन्फिडन्सार वचून हांव त्या स्टेजीर रावल्या इट्स नॉट इझी म्हज्या ओपन डिफेन्स दीस सकट डिक्लेअर केला उपरांत सिंग कर म्हणून म्हजे एक मिनी कॉन्सर्ट होता जाले देखून हांव खेद्दाळय म्हणटा हांव एक ह्या हंतार जावं पावंक म्हजे मेहनत आसा वय बट लोकांचो मोग नातलो जाल्यार हांव खंयी आसती मस्त 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 देव बरें करूं चाइल्डहुडांत हांव तितल्यार फोकस रावली सो म्हाका स्टडीज एज सच म्हाका डिफिकल्ट जावना म्हाका डिफिकल्ट जाले टू हँडल पीपल सो हांव मरता म्हज्या स्वप्नांत मरता आनी हांव सर्गाक वता सर्गाच्या गेटीक सेंट पिटरा कडेन की आसा म्हणटा न्ही सो थंय आसता सेंट पिटर आनी हांव म्हणटा गेट उक्ती कर तो म्हणटा राव जेजू येता राव म्हण कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगस परत एक पोटी तुमच्या सांगात आज हजर आसा पयल्यान पयले हांव सगळेच आमच्या विक्षकांक देव बरें करूं म्हणून आशेता कित्याक आमचे थोडे एपिसोड येदोळ रिलीज जाल्यात आनी तुमी आमकां दिल्लो मोग तुमी ते पळोवन कॉमेंट्स घाल्यात लायक केला आनी आमकां तुमी बरो सपोर्ट देवनूच आसा देखून पयल्यान पयले सर्व आमच्या विक्षकांक आमच्या कार्मेल कॅफेच्या टिमाच्या तर्फेन हांव व्हडलो एक देव बरें करूं म्हणून सांगूंक आशेता आज आमच्या सांगाता एक नवोच गेस्ट आसा आनी ती ऑन पब्लीक डिमांड आमी तिका आज आपयला कित्याक आमच्या येदोळच्या व्हिडिओ बार पोटी सुमार जाणांनी कॉमेंट्स केल्यात म्हाका पर्सनली मेसेज करून सुमार जाणांनी सांगले ह्या व्यक्तीक तूं केदाळ आपयताय गे म्हणून आनी ती थोड्या दिसा आदी मस्त बिझी आसली आनी ती आता फ्री जावन आमच्या स्टुडिओक आज हांगासर आयल्या आनी ती जावन आसा कोडयाळच्या कुंगणी उलोवप्यांची मोगाची तशेंच संगीत प्रेमींची दिल की धडकन डॉक्टर वेलिटा लोबो फ्रॉम कुळशेकर सो मेस्तां म्हजो प्रणाम तर वेलिटा लोबो आज पयलीं हांव ताका वेलिटा लोबो म्हणून आपयताली वेलिटा म्हणून आपयताली पूण आतां डॉक्टर वेलिटा लोबो 2 हप्त्या आदींच तांचे PhD जावन आज हांगासर आमच्या स्टुडिओंत डॉक्टर वेलिटा लोबो बसल्या ताका हांवें 2 दिसां आदीं मेसेज केल्ली हांवें सांगलें येदोळ म्हणून हांव तुका वेलिटा लोबो म्हणून हांवें सेव्ह करून दवरलें पूण आज जावन तुजें नांव हांव डॉक्टर वेलिटा लोबो म्हणून चेंज करता म्हणून पयल्यान पयलें आमच्या समेस्त विक्षका तर्फेन तुका व्हडले कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा कित्याक तुजें ल्हानपणाचें सोपान एक डॉक्टर वेलिटा लोबो म्हणून आपोवची PhD करचें ती आतां फिलींग कशें आसा बिईंग अ डॉक्टर वेलिटा लोबो पहिले स्वातर म्हज्या मोगाच्या मनशांक हांव वेलिटात म्हाका डॉक्टर वेलिटा म्हण आपूण फुल फॉर्मल करिनाका बट वय ल्हानपणांत आणलें तें सोपान हांव 7th स्टँडर्डांत आसतना कॅरियर गायडन्स म्हणून काले सेशन्स आसतात सो थंय एकलो सर आयलो ताणें म्हणलें तुमी मेडिकल फील्ड काणगेन आसतना तुमच्या नांवा मुखार डॉक्टर म्हणून एक हाडयत आनी ते वाट जावन आसा PhD म्हणून सो हांव तेदोळातना म्हणलें मम्मेम कशें म्हाका रगत येन ते पेशंट्स पळयतना म्हाका जायना सो म्हाका गोत्तालें की हांव त्या फिल्डार वचना म्हण सो दुसरे खंयच्या रितीर हाडचें PhD सो फ्रॉम चायल्डहूड लायक हायस्कुलाक पावतना कोणी काणी सरार हांवें PhD करचें तेन्ना तो सांगून येतली पूण हांसतली ल्हान न्ही तें व्हडली कालें उलयता तें म्हण बट आज तें आयलां बट वेन आय स्टार्टेड लिवींग तें म्हजें जर्नी हांव सुरू करतना तेन्ना रियलायज म्हाका जाय आसले विशय ते न्ही म्हणून ओके बिकॉज ते कालें आसलें पळय मे बी लायफाचे आमचे काले म्हणटात आमी लायफ पळोवची रीत चेंज जावन येता सो आतां ते मेळ्ळ्या उपरांत आय एम हॅपी दॅट हांवें धरली वाट हांवें अखेर मिसर पावंताक पावयला कितलींशीं जाणां कश्ट जातात बट आय हॅव ट्राय टू कंप्लीट इट इन 3 years मागीर आनी 1 वर्स राखचें वेटिंग सेशन जालें बट 4 वर्सांनी हांवें कंप्लीट केलां आनी तें एक म्हजें अचिवमेंट आनी म्हजें सोपान हांवें अर्न केल्ल्या पयशांत हांवें केलां सो तें म्हाका आनी एक आय फील प्राऊड की ओके हांवें म्हज्या तातूंत केलां पेरंट्सांनी आमकां एका हंतार पावयचें ताचे उपरांत आमची काले स्वप्नां आसात ती आमच्या पांयार उबें रावन करी म्हणटात सो दॅट्स अ प्राऊड मोमेंट But after achieving it, or when I was living that journey, maka bogle ki this is not what I want. This is not what I want. This is something new. This is not what I want. But then because हांव खंयचे खण घेता ते पोंताक पावयता सो हांवें पोंताक पावयलें सो ते म्हजें अचिवमेंट की हांवें एंड केलें ती जर्नी हांवें कंप्लीट फिनिश केली म्हणून तुजें हें उतर आयकतना म्हाका उडास येता एक ऑलिंपिक्स गेमांत एकलो मनीस म्हाका तेचें नांव करेक्ट उडास येना ते इन्सिडेंट म्हाका उडास आसा थंयसर मॅरेथॉन धांवून आसता तो धांवून आसतना कान जाता म्हळ्यार मोदेन तो पोडटा दांटोन पोडटा एका लिंगी जावन पोडटा इंजर जाता ताका ती धांवणी कंप्लीट करूंक जायना
कंप्लीट करून जाय नासतना तो हाचेर व्हरतात स्ट्रेचर अशेर व्हरतात ताका ट्रिटमेंटांनी परत दितात मागीर तूं उबे रावता तो म्हणटा म्हाका परतून धांवूंक जाय ते म्हणटा जाल्यार ऑलरेडी रेस मूक जालो येदोळे तो विनर कोण म्हणून आमकां कळला रेस मूक जालो पूण तुका काल्याक धांवोंक जाय तो म्हणटा हांवें ते सुरू केला की ते रेस हांवें सुरू केला तो म्हाका आखेर करूंक जाय सो देखून तो उठ्ठा परतून धांवता आनी ही सेट्स एन एक्झाम्पल सो वेलिटाक ते म्हण स्टोरी गोत्ताली की तेंच्यान म्हण इन्स्पिरेशन मेळ्ळें नो नो नथिंग लाईक दॅट मे बी ते काले गे आमच्या घरच्या वातावरण ती तशें कोणी कंचे काण घेतात ते पोंताक मिसर पावयतात सो इवन तातून कितले चॅलेंजेस येवन दी ते सांगाता रावून मुखार पोंताक मिसर पावयतात सो आय थिंक आय हॅव गॉट दिस फ्रॉम माय फॅमिली फ्रॉम द फॅमिली ओके फॅमिली विशयी तुवें सांगता आसतना तुज्या फॅमिली विशयी दिलें आमकां सांगता तुमच्या घरान कोण आसा तो तुज्या ल्हानपणार तूं कशें आसलें लायक तुज्या फॅमिली विशयी दिलें आमच्या विक्षाक म्हज्या घरा म्हजो डाडा आसा ताचें नांव रॉबर्ट विन्सेंट लोबो म्हजी मम्मी आसा तिचें नांव सिनोरा लोबो म्हजो धाकटो भाव आसा धाकटो म्हणचे मात पळोवंक तो म्हज्या किलो 6.4 आसा देखून या ताका भायर पडलेला धाकटो म्हणोकात म्हजो बट म्हजो धाकटो भाव ताचें नांव वॅलेंटिनो शॉन लोबो मम्मी आमची होम मेकर बरें करून आमकां मॅनेज करता होम मॅनेजर म्हणून मागीर डाडा पयलें बायला गांवांत आसलो आतां गांवांत सेटल जाला सो तांचें एक पार्टनरशिपार एक बिझनेस आसा IV अरेंजर्स म्हणून मागीर अशें तो आनीक कन्स्ट्रक्शन सायटार सायट मॅनेजर जावन काम करता म्हजो भाव ताचें M.Com जालें मात्र आतां कॉग्निझंट काम करनासा ओके ताका एक डॉक्टरेट PhD करची भयणीक पळोवन आसा गी न्ही भयणीक पळोवन एंत पुरो जाल्या म्हाका म्हणी नाका म्हणून बसला ना ताचें म्हाका गोत्तू ना ताका आतां सद्याक ताका काम करूंक जाय सो एक्सपिरियन्स जायचे न्ही ते गरज सो एक 2 वर्सां थंय काम करता म्हणा मागीर पळोवया काले जाता म्हण हर एक इंडिव्हिज्युअल डिफरंट आसा सो आमी आमचेंत जाय एंत जाय तेंत जाय म्हणून ओके तर तुवें म्हळें आतां तुज्या जिवितांत तुका सपोर्ट मेळचो तुका एक कित्याक म्हळ्यार हांव तुमच्या घरा येयलें हांव तुमची फॅमिली हांवें पळयलें तुका लागशिल्ल्यान हांव वळखता जाल्ल्यान तुझे मम्मी चडावत जावन तू खंय वचून दी तुझ्या सांगाता ती येता कित्याक म्हळ्यार बचपन एक तुजो शो आसलो आनी त्या वेळार तुमी आमच्या घरा आयल्या त्या दिस राती क्रिसमसाची रात ते सो तुका तुज्या मम्मी तावन तुका मस्त सपोर्ट मेळटा डॅडी तावन तुका सपोर्ट मेळटा पूण डॅडी चडावत मुखार पळोवंक मेळना तो घरान तुका सपोर्ट करता तो फॅमिलीच्या सपोर्टा दरम्यान तूं आज तू एक रियालिटी शोतून तुजी जर्नी सुरू केल्ली चिंतिनातल्या बरी तूं तेंतोन एक आज कोडयाळ्यात एक स्टार जावन परजळटाय लोकांक मस्त तुका मोग मेळटा तशें म्हणटा आसतना आता हे डॉक्टरेट कित्याक म्हणून सांगल्यार हांवें चडावत काही गोवन येवचें तुझे डॉक्टर कित्याक म्हळ्यार तुजे रिसंट अचिव्हमेंट आतां तुजे डॉक्टरेट करच्या वेळार तुका थोडे समस्या आसले जावंक पुरो बट कित्याक म्हूण सांगल्यार मस्त शिकोवंक आसता मस्त टायम दिवचे पडटा रिसर्च पुरो म्हणटाना कित्याक म्हूण सांगल्यार PhD म्हणटाना आमच्या एक कोडियाळच्या मेंटॅलिटीन परमनंट हेड डॅमेज म्हणटा कित्याक म्हूण सांगल्यार न्ही तुका पयलें ते डॅमेज करचे पयलें डॅमेज म्हणून सांगल्यार कालें जाता कित्याक तातूंत तितले स्ट्रेस आसता करताना कित्याक ते इट इज नॉट एन इजी जॉब कित्याक म्हळ्यार इजी जाल्लें जाल्यार हर एक डॉक्टरेट करता कडना तशें त्या टायमार तुज्या फॅमिलींत तुका कसो सपोर्ट मेळ्ळा हाऊ दे वेर विथ यू त्या मेंटल ब्रेक कित्याक थोडे मार जाणां मेंटल ब्रेकडावन कित्याक कोण PhD करतात हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे मेंटल ब्रेकडावन एका टायमार जातात म्हाका हें जायना हांव सोंड सोडटा म्हणून तुवें आतां सांगलें तशें त्या वेळार कशें जालें कितें जालें कितें सांगीत गे म्हजे PhD म्हाका ताचे कामा बदलाक लायक रिसर्च एंड स्टडीज हांव स्टडीजान केदाळे हुशार म्हाका शिकचें म्हळ्यार बारी आनी यू नो मार्क्स आनी परत मेळचे रँक डिस्टिंक्शन ते म्हजे सदांचे लायक चायल्डहूड हांव तितल्यार तो फोकस रावली सो म्हाका स्टडीज एज सच म्हाका डिफिकल्ट जावना म्हाका डिफिकल्ट जालें टू हँडल पीपल हँडलिंग देयर यू नो मायंडसेट आनी कशें जियेचें कशें आसाचें ते म्हाका चड चॅलेंजींग लागलें म्हळ्यार लोकांक ते दुसरें लागता कोण आनी मे बी म्हाका चड स्ट्रेस उणें जालें बिकॉज हांवें फूल टायम PhD काण गेली पार्ट टायम काण गेलांक कस्ट म्हळ्यार तांकां फूल टायम काम आसता तांचें हेडेक परतून हें करूंक हांगा फोकस करूंक खंय टायम मेळना सो ते मेजर चॅलेंज करना फूल टायम करतल्यांक आय डोंट थिंक कांय तशें स्ट्रेसफूल जायजे बिकॉज सगळें फोकस एकच आसता म्हाका खाली म्युझिक आनी हें बॅलन्स करूंक आसलें सो वेनेवर आय वॉज फिलिंग व्हेरी लो मे बी आय हॅड म्युझिक टू बॅकअप मे बी म्हाका तितलें कळूं ना मदें मदें ट्रिप्स जाल्ले म्हणजे वचूंक परफॉर्म करूंक ब्रेक मेळटा मे बी दॅट्स द रिजन आय डिडंट फील इट अँड मे बी काल म्हळ्यार म्हणजे पोंताक पावयजे म्हणलें मोतीन ताल्लें मे बी दॅट वॉज द गोल वॉज लायक व्हेरी क्लियर सो मे बी मदें कितलेय चॅलेंजीस जाले येस ब्रेक डावन जाला इमोशनली मस्त म्हळ्यार मस्त देर वर टायम्स लायक आय डिडंट वॉन्ट टू गो आउट
भितर बसूंक जाय आसलें सोशल मिडियार हांव चड एक्टिव्ह ना बट एटलीस्ट व्हॉट्सएप वॉज अ रेग्युलर थिंग आतां व्हॉट्सएपाचे मेसेजेस आनी परा मुस्तुणे जाला आय प्रिफर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन दॅन वर्च्युअल सो थोडे थोडे बिहेवियर्स म्हणजे मस्त चेंज जाल्यात PhDच्या त्या सगळ्या हातून मनशाक डील करची रीत मनशा कडेन उलोवची रीत आतां हांवें इल्लें पयलें इल्लें चड बडबड बडबड बट आतांय आसा इट्स लायक बिकॉज आय नो यू अँड नाव आय एम लिटल लायक दॅट बट अदरवायज आय थिंक इल्लेशे चड चिंताचे पडटा की हांवें कितले उलयचे खंयचे टॉपिक उलयत खंयचे टॉपिक उलय आज येता मम्मी आता ते मागून आसतली खरा चड कितले बडबड उलोवन येता म्हण शी हॅज ऑल ट्रेंड सी इल्ले उलय पुता कितले जाय तितले उलय पुता चड उलोवंक कसं नाका बिकॉज हांव एक इनसेंट टायपार म्हणजे थॉट प्रोसेस खाण घेतलो लोक ते खंयच्या रितीर खाण घेता कळना सो म्हाका दुसऱ्यांक समजोवचे सारखे वा तांकां अर्थ जावचे सारखे उलोवचे ते देणे ना कोणा हांव म्हाका कोतारला बरें हांवें उलोवचें सो ते काण घेताना मनीस कशें काण घेता सूख रितीर काण घेता जाल्यार प्रॉब्लेम जाता रिलेशन बेश्टे पाड जाता सो दॅट्स द थिंग दॅट न्यू थिंग दॅट हाय लर्न चड ट्रान्सपरंट आसून उजो मनशांनी बटरिंग करून जियेचे बकेट दन जियेचे ते म्हाका जायना ती म्हजी सवय न्ही म्हाका काले बोगता हांव तशेंच सांगता दुखता जाल्यार हांव वगेत रावता चड क्लोज जाल्यार हांव डायरेक्टली वचून सांगता त्या मनशा कडेन भितर चड करगुंचे तशें जियोन नाल्यार खंयचे फिल्डान सर्वायव करूंक बारीकस्ट बिकॉज द मोमेंट अ पर्सन नोज की हें बाग घाता कितले बाग घाता काले म्हणल्यार ओके म्हणल्यार तोंडाक आयले उलयतात जाय जाल्लें करतात and you have to stand for yourself and I think I've decided and ata ille strong steps can get so if I feel if something is wrong and somebody is taking advantage of me somebody is exploiting me I take a stand like ille low muja ritir whatle sangun zaina like baby steps काढणसा it's very important to protect yourself tu jo मोग तू करी नाही तुका तू रिस्पेक्ट दिना जाल्यार ऑपोजिट मनीस तुका रिस्पेक्ट दिना करेक्ट हांव म्हाका रिस्पेक्ट दिना हांव म्हाकाच प्रोटेक्ट करना जाल्यार आनी कोण करता कोण करता देवान म्हाका म्हजी तकली दिल्या न्ही एनालायज करूंक कालक दिल्या सो आय हॅव लर्न ऑल दिस इन दिस जर्नी बोथ म्हाका PhDचे आनी म्युझिक फिल्डान दोनांय हांव मस्त पर्सनल लेसन्स शिकल्या म्हाकाच प्रोटेक्ट करूंक म्हजेच रिस्पेक्ट करूंक हें पुरा शिकल्या करेक्ट कित्याक म्हण सांगल्यार तुवें सांगतना म्हाका एक सांगणी उडास येता बाकी दवानी गुद्दू जास्ती म्हण सांगतात आनी काल जाता म्हण सांगल्यार हांवें रिसेंटली आमच्या सोशल मिडियार एक कोट आसता आनी तो म्हणटाना आय हॅव प्रॉब्लम्स इन माय लायफ बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ माय वॉयस म्हणल्यार आमी उलोवच्या रितीर कालें करियेत थोडी मनशां असतात मुखार इतले बरे उलयतात तोंडातावन तांच्या काले म्हणटात हानी एक तशें मोवून वाळटा तोंडातावन बट इन रियालिटी तांच्या भितर इतलें कुस्टेपण आसता बट म्हाका तूं गोत्तसलें प्रमाणे वेलिटा पाटी मुखार करून गोत्तुना वेलिटा काल आसा स्ट्रेट फॉरवर्ड and that is our negative point करना in general like पळयताना की बडबड न्ही so if something happens blame आमच्या वेर करेक्ट बट आमी ते करूंकूच ना so and something happens हाते तशें करूंक शकता करना अशें जाता करना and like that but the person who is very sweet is the actual culprit वय करेक्ट ते काल जाता म्हण सांगल्यार मम्मीन म्हाकाय म्हणचे म्हज्या मम्मीन म्हणचे हाडको रेड्याचे नांव मुखार म्हण सांगतात म्हळ्यार कालें आमच्या मोतीन काही आसना आमी काले आसाव आमी सांगून सोडटा कित्याक म्हजे नेचर तशें हांवें काल्याचो मुखार सांगचें बट ताचे वरवीं ते थोडे फुडें जिवितांत मस्तू प्रॉब्लेम येतात पूण रियालिटी तूं पळोवंक कशी जाल्यार तल्या मनशांचे कित्याक मुसलमान असल्या मनशांक हांवें पळयलां निजावन न्हू तांचे काळीज एकदम नितळ आसता तांच्या काळजान काही खोटे पडना काल्याक ती कितें आसा ते सांगतात कित्याक फाटल्यान वचून तांकां ते अशें खंय ते तशें खंय म्हणून उलोवची सवय आसना थोडे फुडें काम जाता येता आमचे नेचर आमकां मार घालता कित्याक गोता थोड्याक खाण घेतल्या मनशांक कांज जाता गोता ताका बरो उलयतलो मनीस म्हणटा कित्याक आमचे पॉलिटिक्सान आमी पळयलां आतां पॉलिटिक्साची करंट सिट्युएशन इंडियान पळयशी जाल्यार कोण निज काम करनासा ताका काले काले नांवां दिवन ताका मांकोड कर म्हणल्यार बरी आमी बसयला पूण जो कोण मुखार बरें करून उलयता तांचे तावनूच ताच देश पाड जाता म्हणलें आमच्या लोकांक समजना सो दीस इज अ सॅड रियालिटी ऑफ ह्युमन कायंड देखून हांवें आमच्या वीक्षकांक ह्या सेगमेंटा सांगूंक कितें आक्षेवचें गे म्हण सांगल्यार आमी मनशांचे केदाळे काळीज पळयचे तांची उतरांनी कित्याक म्हळ्यार द टॉक्स विल ऑलवेज डिसीव यू ओके आतां अशें म्हणटा आसतना आतां तुज्या PhD विशयान आमी उलयता तुजे PhD सब्जेक्टा विशयान तुवें खंयच्या सब्जेक्टान तुवें रिसर्च केल्ली त्याच्या विशयान इल्लेशें आमकां सांगशी गे ट्रू सांगता फर्स्ट इनिशियली हांवें PhD करतना खंयचे टॉपिका वयर करयेत म्हणून थॉट्स मस्त चिंतून आसली मागीर फायनली आय डिसायडेड की हांव आर्टिस्टांचे स्ट्रगल अवेअर करता म्हणून चिंतलें की हाऊ दे आर मॅनेजिंग फुल टाइम जॉब अँड देअर पॅशन बिकॉज ऑर फुल टाइम पॅशन फोकस करणे करतात सो तांचे फायनान्शियल चॅलेंजेस काय आसतात ताचे वयर म्हण
But then after reading a lot, anga registered artist, unregistered artist, आम्ही sample कान घेजे population गोत्ता सजे population येन ते पुरा mess जाते. In the near future I'll have lot of questions defend करून कस जाता. So guide आणि बाकीची पुरा म्हणाली की you better change your topic and modify it. माय मुस्त चिंतले मम्मी म्हणाली आळे पुता, now you know that you are doing it because you have to do it. You have to finish it faster. So you take a topic which is simple and which is not done by anybody and think of it. चिंतले आणि चिंतले आता easiest way कंचे कोणाक अप्रोच करची इझी, यूथांक अप्रोच करूंक इझी, तांचे तो डेटा कलेक्ट करूंक इझी, कॉलेजेसांक कशें, स्कूलाक कशें, काही वचून हाडगेत. ओके, नाव आय अंडरस्टूड माय टार्गेट इज यूथ. आता एरिया खंयची येदोळ टॅप करून और समथिंग दॅट आय एम पार्ट ऑफ इट, सो दॅट आय फील एटलीस्ट एक्सायटेड टू डू द वर्क. आता काम करताना इल्लेशें हुरूप मेळाजे, लायक यू शुड फील पॅशनेट टू डू इट. सो दॅट मीडिया वेर आय एम एंड एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, I researched about it. I got to know की local media where म्हळ्यार हांगा दायजी वर्ल्ड, V4 मीडिया इन पुरा आसात. आमचे वयर स्टडी खंय जाल्या, पेपर्स पब्लिश चड जावना. चड म्हळ्यार ऑलमोस्ट ना, 1-2 इशीं पेपर आसूंक पुरो, बट रिसर्च थिसीस एंड ऑल दॅट जावना. सो देन आय थॉट ओके, आय गॉट अ गॅप. लोकल मीडिया वयर स्टडी जावना. सो आय हॅड टू रीड लिटरेचर रिव्यू, ते पुरो आसा, सड्ड सांगिना. सो आतां स्टडी इन शॉर्ट काले म्हळ्यार यूथ आसा न्ही हांगाचे, तांचे जनरल मीडिया कन्झम्पशन पॅटर्न काले, तांचे मीडिया नीड्स काले. ते हांवें स्टडी केलें फर्स्ट टू नो की एक्चुअली तांकां खंयचे टायपाचे तांकां रुचता म्हणून. मागीर नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय थिसीस फोकसीस ऑन की कितले अवेअरनेस आसा लोकल मिडिया वयर, हांगा लोकल चॅनल्स आसात, डिफरंट मिडिया फॉर्म्स, आनी ती कितले पसंद करतात आनी कितले हंतर तांचे सॅटिस्फाय जाता तांचे मिडिया नीड्स म्हणून. अँड टू माय सरप्रायज हांवें मुस्त क्वेश्चन्स तांचे सर्वीस सॅटिस्फॅक्शना वयर आनी तांचे एक्सपेक्टेशना वयर घालतना कोणें टिक करूना की दे आर सॅटिस्फायड ऑर हायली सॅटिस्फायड in terms of the service, तांचे कशें आसा, content and all that, content तांकां तितले रुसाना. That's why they consume lot of state, international, national content चड consume करतात. हांगाचे content तांकां रुसाना, तांचे media needs satisfy करिना. So that's a huge gap. Now ये खान घेवन information, any local media companies can actually work on it. But yes, तांचे लेखाचे स्टडी करताना कळटा की तांकां फंड्साचे इशू. So both the places like थंय आता कोणे अल्टिमेटली लोकल मिडिया नोसाचे जाल्यार कम्पिटींग विथ द अदर लार्ज स्केल मिडिया इज ऑल्सो नॉट इझी. सो तांचे चॅलेंजेस वेगळे आसा. सो आय हॅड टू जस्ट फायंड आउट वॉट इट इज अँड गेट टू नो. सो हे इल्लेशें हांवें स्टडी केलें. अँड वेन आय वॉज एक्चुअली डिफेंडिंग माय थिसीस, म्हजे थिसीस डिफेंड जाल्ली रिती फन्नी आसा. म्हणल्यार हांव उलोवन आनी तो सवाला घालून सांगून आली फायनली ही सेड तू काले लोकल मिडियाचे ब्रँड एम्बेसेडर बरी उलोवन आसा. लायक दॅट तो म्हाका कितले सेकला घालून पळोवन आले. हांव सोडूंकूच ना. आय नो दिस इज लायक दिस अशें करून म्हळ्यार उलोवन आली रे. तो म्हणटा तू काल लोकल मिडियाचे ब्रँड एम्बेसेडर बरी उलोवन म्हण फायनली तोच हासलो. अँड देन मे बी आय डोंट नो हाव ही अंडरस्टूड दॅट आय एम अ सिंगर. मे बी ताणें रिसर्च केलें की ताच्या पयलें चेडूं कोण म्हणून की म्हाका गोत्त ना. ताचे तावन ते डिमांड आयलें की सॉंग सिंग कर म्हूण. म्हज्या ओपन डिफेन्स दीस सकट डिक्लेअर केल्या उपरांत सिंग कर म्हणून म्हजें एक मिनी कॉन्सर्ट होतं जालें. व्हिडिओ हांवें पळयला. सो देन सडनली काय ना मागीर कन्नडा तो तुम करसो. सो आय कन्नडा इल्ली पोदां गोत्ता आसची. सो आय सांग वन सॉंग. So thing research coordinator, everybody is like sing म्हणून म्हणले. I was like okay, so something new. एक तिकेट दोरी जाली की लायक ते काल गोत्ता तुझे PhD करून करचलेले तिकेटीचे पैसे वेळेचे काय येता आले पाटे कित्या म्हणटा सडावत कोणी शोज काल आसात कित्या म्हणटा तूं ऑलरेडी सांगले फंड्साचे आमकां लोकल मिडियाक जावन दी. कित्या म्हणटा आमचे कार्मेल किरण आमची मिडिया जाल्यार आसा हांगासर आमकां कांच जाता आमकां इनकम येवचें बारी उणें. कित्याक म्हणल्यार एक चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन आमकां काल आसचें तें लोकांतून खालें आयलें जाल्यार तांणी मोगान खालें दिलें जाल्यार आमकां मेळटा. तशें जाल्यार कंटेंट क्रिएट करूंक की तशें देखून आमी हो पॉडकास्ट आतां एक नवो कॉन्सेप्ट कित्याक म्हणल्यार कोंकणीतलो पयलो पॉडकास्ट कार्मेल कॅफे म्हणलो आमी कार्मेल मिडियातान सुरू करन आसा. कार्मेल किरणाचे म्हणी तूं इल्लीशी घाल्लेंगी मिडिया म्हणटाना रिसर्च केला. दॅट्स देर म्हळ्यार एक सेक्शन आसलें की कितले पुरा मिडिया हे आसात म्हणून तातूंत मुस्त लिस्ट आसली. एक्चुअली देर आर मोर दॅन 20-30 आसात. आतां इल्ले गॅप काडून म्हाका आतां चिंतूंक की नाका उडासी नाका हांवें पळय डिलीट म्हणटा आमला. बट या मुस्त आसात लायक इन वेबसायट्स मुस्त आसात. सो देर आर मेनी. अवेअरनेस आसा युथामध्ये. कन्झम्पशन लेवल मुस्त उणें कित्याक म्हणटा तांकां प्रोग्राम तळ्या लेवलाची मेळटात म्हणून गोत्त ना. आमी कार्मेल कॅफे सुरू केला हांगा तो सुमार इन्फॉर्मेशन आमी एक डिफरंट रितीचो शो करूंक सुरू केला. गोत्त ना लोकांक काही लायक जायत कोण ना देखून पळया तूं आमचे आज मिडिया एम्बेसेडर No. It's like everything that I do, I'm very passionate about it. Okay. So when I present ne, लोकांक दिसता की कितले एग्रेशन आसा घेवन इतले एनर्जी खंयतान येता म्हणून.
So that's not the thing. It's like too much of passion. I need to just calm down sometimes. I feel okay, इतली एनर्जी गरज नांगा इल्लेशे लो करीजे म्हणून. ते तुका सांगच्या राहिली हांव आतां कित्याक म्हण सांगलें अरे वेली हांगा बसल्या कडेन सफार उडोन उडोन सांगून आसा सो ऑटोमॅटिकली ती एनर्जी आज म्हाका येवन आसा. सो तशें म्हणटना म्हाका उडास येता तुजें पयलें सॉंग मुजो ताळो गायतलो ते रियालिटी शो तुवें केल्लें. त्या रियालिटी शोन म्हाका नवरो मेळ्ळो गाटागार. दॅट इज द टाइम वेलिटाचे एक लोकांन वेलिटा पळोवची रीतच काही No, I think before that ये आपयता रे हांव तो म्हाका भेटलो. तो म्हाका भेटलो ते सॉंग इट वॉज व्हेरी इमोशनल. हा ट्रू. सो ते आहलें बट तो नवरो मेळ्ळो गाठागार ते डान्स करून काडून सिंग केले कित्याक म्हण सांगल्यार ते दोन म्हणजे सिंगींग कॉम्पिटिशन म्हळ्यार काले सिंगींग म्हळ्यार खाली जजमेंट जावचें आहलें तुज्या टोनावेर म्हळ्यार तुज्या टेक्निकल डिटेल्स काना ताचे वेर तुज्या पदावेर तुवें सिंग करचे रितीवेर. बट एक सिंगींग शो म्हणटाना एक व्हिडिओ ऑडियो कित्याक म्हळ्यार ताचे कॉमेंट्स म्हाका अजुनूय ऑल्विन सरान दिले कॉमेंट्स म्हाका अजुनूय उडास आसात. एक प्रेझेंटेशन म्हूण सांगतना केदाळा एकलो नाचून उडोवन ते पद म्हणटागी आनी तेन तो लोकांन तुका इतलो सपोर्ट दिलो आणि तुवें थिंक काही करूं आसचें ना की मुजो ताळो गायतलो तो विनर जावन भायर येतले म्हूण सांगून सो तितलो मोग तुका लोकांचा मेळ्ळो. सो ते एक तशें करीजे म्हूण सांगून ते कशी एक आयडिया आयली तुज्या मदीं ते एक डान्स करीजे सिंग करतना न्ही पुरा म्हणून. मुजो ताळो गायतलो हे कॉम्पिटिशनाक वचूंक ताची फाटली एक ल्हानशी स्टोरी आसा ती हांव उलयतना लांब जावंक पुरो ती धाकटी करूंक प्रयत्न करता. हांव बीकॉमांत आसतना फायनल इयर बीकॉमांत आसतना म्हजी एक लेक्चरर आशिल्ली जॉयलिन मॉनेस म्हणून तुमकां गोत्ता आसतलें ती नंतर एक रोड एक्सिडेंटान सरल्ली. ओके ओके या हांव ताचे पयले मिसर शिक्षांत मात्र आशिल्ली शिकचे आनी म्हाका चड गांवी गोत्तूना हांव म्हज्या घरांत हांव इगर्ज म्हज्या घरांत हांव कॉलेज सोडल्यार म्हाका दुसरें कांयच गोत्तूना. इनफॅक्ट हांव बान्स हॉस्टेल खंय म्हणून कळलेलें हांव इंटरव्यूवाक येताना सेंट एलोशियस कॉलेजीक बान्स हॉस्टेल खंय कोड्यांचें तुमू कोड्यालचिंत हांव खंय वचनासली. आय वॉज सो रेस्ट्रिक्टेड लायक एक कुकुना भितर आसल्या बरी. सो म्हजें घर जालें इगर जालें ये म्हजी कॉलेज जाली आनी बसी तेंत जायजे सारीपल्ल्याचेंत बस ती एक 3-4 बसां दुसऱ्या बसार वचूंक म्हाका भंय आनी कांय एक भितर आसलें बरी लायक व्हेरी मच कॉशियस अँड कॉन्शियस की कालें जावन आसा कितें खूप मांडूका बावी ओळगिना कापता म्हणटा तशें. सो आनी तातून रिजन्स आसात म्हळ्यार एक डाडा भायर आसलो मम्मीक एकल्यानूच सकट पळयजें आसलें आनी सोसायटीचें आसलें की एक चेडूं व्हड जाताना सीसी कॅमेरा घाल्ल्या बरी पळोवनूच आसता ते चेडूं खंय येता. सो आय वॉज व्हेरी स्केर्ड टू स्टे आफ्टर क्लास फॉर एनी प्रॅक्टीस. सो नो कल्चरल एक्टिविटीज ॲट ऑल ओनली इन टू स्टडीज. म्हज्या मोतीन तारलें की हांवें शिकाजें आनी बरें मार्क्स हाडीचे ह्या हातून हांवें मम्मीक आनी डाडाक खुशी करीचें तितल्यान तारलें. सो दॅट वॉज माय फोकस. दुसरें खंयचेंय हांवें पळोवन काण घेवना तितलें मात्र. सो ते आसलें आहलें चेडूं घरा बडा करतलीं बट कॉलेजीन शांत चेडूं चुपचाप फ्रेंड सर्कल चड ना कांय ना अँड लॉट ऑफ नॅरो मायंडेड लायक ये रायट ये रॉंग ये अशें ये तशें तसलें चेडूं हांव. फायनल इयर बीकॉमांत ये इन्सिडेंट जाताना हांव क्लोज नासलीं तिचे कडेन कांय क्लोज नासलीं बट म्हज्या रेग्युलर एनवायरमेंटांत कोणी ऑल ऑफ अ सडन वेचें अशें फर्स्ट टायम आनी तें म्हाका मस्त शॉक दिलें. I started reflecting. Life Kale. She was just 24. And she was so talented. And I thought, तिची PhD करंक पुरो आनी व्हड मनीस जावंक पुरो व्हडले प्रोफेसर जावंक पुरो. एक शिणा भितर every time I used to watch that video and say, एक सेकंड देवा इशिन करी येताले. You know, at least बस मागीर येताले, पहिले येताले, इशिन पडटाली, तिशिन पडटाली. I was calculating just fraction of seconds. And त्या एका सेकंड, like 1-2 सेकंड्सा भितर ये इतलें जावंक पावता जाल्यार लायफ काले. What's life? It's not just marks. Correct. It's not just money that you make. It's nothing. Because once you die, you leave everything and you go. You don't take anything with you. Kai worry nahi tujhe uttuk. What is life? Mummy kada mala, mummy I masters karina, mummy I yen karina. Full negative. That phrase was fully negative. I was like, kai karina? I'm kai karina like that. Morta nahi ek dis. Kala ke pura karche. इतले थॉट ते म्हज्या मोतीन ताले ते सबकॉन्शियस माइंडार इतले बसून गेले की वन डे आय गेट अ ड्रीम. ते ड्रीम गी ते विजन गी आय डोंट नो एंड इट इज लिटल फनी ते बिकॉज हांव तितले भुरग्या बरी चिंतली तशें ड्रीम तशेंच गेला म्हाका. सो हांव मरता म्हज्या स्वप्नांत मरता आनी हांव सर्गाक वता. सर्गाच्या गेटीक सेंट पिटरा कडेन की आसा म्हणटा न्ही सो थंय आसता सेंट पिटर आनी हांव म्हणटा गेट उक्ती कर. तो म्हणटा राव जेजू येता राव म्हण. सो हांव जेजूक राखता जेजू येता म्हणटा हां पुता सांग काले पुरा केलें. हांव म्हणलें जेजू हांवें कांय करूं ना हांवें म्हजे काम ड्युटीज बरेकन केले हांव बरेकन शिकलें बरेकन मार्क्स आयली हें करूं ना तें करूं ना बट एवरीथींग तो बरेकन आयकता. लास्टाक तो एक विचारता की हांवें तुका टॅलंट्स दिले न्ही वेलिटा
ते तुवें काले केले कालिंग केले. अँड यू सी ऑल द बायबलाची उतरां पुरा मिक्स जावन एक स्टोरी म्हज्या भितर एक क्रिएट जाली. Okay. And I Something don't new. know, हा. And then I said, see जेजू, म्हाका लोका विशयन हांव भियेली आनी घरा मम्मीक एकल्याक म्हाका म्हाका धाकटो बावी आसलो. शी हॅड टू लूक आफ्टर एवरीथिंग. तिका ड्रायव्हिंग रायडिंग कांय येनासलें, आमकां बसीस लिमिटेड आसले. सो हें पुरा कॅल्क्युलेट करन, कोणाकी हार्म जायनासतना हांवें कांय करूना म्हणून हांवें सांगलें. सो जेजू म्हणटा, बिकॉज यू हॅव नॉट मल्टिप्लायड, नीदर यू हॅव युज्ड एनीथिंग, सो यू गो टू हेल. आणि आय कुड फील दॅट हीट आणि त्या भियाना उठली. अँड दॅट होल नाईट आय थॉट आय हॅव टू डू समथिंग. ते क्लिक जायना म्हाका गोत्तना. हांवें एक येचें मागीर हांव मेलो उपरांत जेजू सांगितलें, जेजू हांवें एक गेली आतां म्हाका सर्गा कर. सर्गा कितें गॅरंटी आहा तुका? त्या स्वप्ना प्रकार हांव सर्गा घेता. मागीर रियालिटी आय डोंट नो. कोणे मेल्ली मनशां फाटी येवन म्हाका गोत्तना काल म्हणून. सो तशें सकाळीं उठून हांवें म्हळें, मम्मे, बिकॉज हांव प्रायमरींत आसतना एका लेक्चररान, तिचें नांव मिस शालिनी म्हणून. सो तिणें म्हाका, बिकॉज हांव अशें शांत बसतलें केदाडे, तिणें आहलें पुरो कॉम्पिटिशनान म्हजें नांव बरोवन दिल्लें. सो तातूंत एक पेट्रिऑटीक सिंगींग कॉम्पिटिशन आहलें आनी तातूंत हांव सेकंड आयिल्लें. ओके. सो आय वॉज लायक, आय न्यू खंय क्लिक जाला, पडला नेक्स्ट सिंगींग कॉम्पिटिशन आहला, लेट मी जस्ट ट्राय. ओके. आणि इगर्जेन त्या वर्साक एक पहिलं पटी त्या रितीर एक कॉम्पिटिशन केलें, वेर देर वॉज ऑडिशन राउंड अँड फिनाले राउंड. अँड ऑडिशनांत हांव सिलेक्ट जाल्ल्या मनशांक फिनालेन सिंग करूंक विथ दी ऑर्केस्ट्रा. ओके. That was for the first time. Maybe म्हाका एक वेल एंट्री प्लॅन केली ह्या फिल्डाक. अँड आय वेंट टू दी ऑडिशन्स कोंकणी पद येनात. हांव बॉलिवूड सॉंग्स आयकून आयिल्ली मनीस. कोंकणी पदां येनात. आय एम लायक कोंकणी पद खंय तांकां म्हाका होतं आतां कोंकणी लोक पडोवन आसा, बट लायक आय वॉज दॅट वॉज डिफरंट वेली. करेक्ट. ओके. बट येस, ते एक शॉर्ट फ्रेमार हांव इतलें शिकचें एक आनी एक अचिव्हमेंट. करेक्ट. सो हांव म्हजे नेबर आसा, म्हणजे कजिनी, ते निशा म्हणून, हांवें म्हणलें म्हाका एक पद दी. ताणें ताचें एक फेवरेट सॉंग दिलें, सिंग करये म्हणून. सो ते काडून गेले. म्हज्या एज कॅटेगरीक 19 मेंबर्स आसली आसता रेजिस्टर्ड आमची इगर्जेची. आनी पुराय कडेन गिटारिस्ट आसात. म्हाका गिटार येना, कॉयर येना, कंचन येना, कांयच गुत्तना. त्या लोकांक गुत्तना हांव कोण उठून आयलें. हांव गेली पुरे सिंग करतना म्हणून, तुमचें बरें जालें. म्हज्या मतीन काडलें हांवें हें दिवचें. मागीर हांव वचना म्हूण गोत्ता न्ही, दिवचें. बट दिता न्हय, म्हजें बेस्ट दिवंक प्रयत्न केला. लायक आय ट्राय अँड आय गिव्ह माय बेस्ट. रिजल्ट हांव पळयना. ओके. सो हांव गेली स्टेजीर, पुरे न्ही स्टँडान सिंग केलें. म्हाका स्टँडार कितें डिस्टन्स कांय गोत्तना. हांवें हातांत काडून गेलो मायक, सिंग केलें. सिंग करून थर्ड सेंटेन्साक पावतना कोणेगी विसील मारलें. And that boosted my nobody got whistle between while singing, okay? मुझे word पण उलोवचे नहीं, but I don't know कोण तो बोरो अतमो कोण whistle मारन नो. And it boosted my confidence and full I'm very expressive like this. Yeah. It's natural in me. So when I sing also it's natural. So expressive and sing केले and end up take hoot and whistle मेळले पडले for the auditions. Only. Okay. And I am like, wow, and I couldn't take it. Stage in a todong circle. That time I was in, I think, first year MCOM. 20 जातात त्या दाडा, okay? 20 वर्सांच्या प्रायर चढवाक स्टेजीर वचून गोत्तना. कॉयरान नातले, सिंगिंगाची कांय जण वायना, कांय यंत गोत्तना. त्या खंयच्या कॉन्फिडन्सार वचून हांव त्या स्टेजीर रावल्या. इट्स नॉट इझी. बिकॉज एक भुरगें ल्हानपणान स्टेजीर येताना ताणें रडल्यार कांपल्यार आमी म्हणटा पाप भुरगें न्ही म्हूण. बट एक 20 वर्सांचें चेडूं वचून स्टेजीर अशें भुरग्यां बरें केल्यार लोक हांसतात. आनी मम्मीक मुस्त बें आसलें. ती म्हणाली चींत पुता चींत, बिकॉज शी गॉट स्कॅर्ड. मम्मीक केदाडे प्रोटेक्शन दिवंक प्रोटेक्टिव्ह. ऑल मदर्स आर प्रोटेक्टिव्ह. करेक्ट. सो हांवें म्हळें मम्मी आय एम जस्ट गोईंग, डोंट वरी, इट विल नॉट गोइंग टू ब्रेक मी. दिस इज जस्ट दॅट एक सर्गाक वचून एक तिकेट. सो तशें चिंतना भुरग्या मतीरूच गेल्या, बट आय हॅव गिवन माय बेस्ट. अँड देन हांव आयली सकयल आनी ती स्टोरीज वेगळी आसा. सो दॅट्स हाव ते ऑडिशन्सान ती 5 जाणां मात वेचेर आहली. आमी बेश्टे आयकोंकचे तितले ना, बट दॅट क्युरियोसिटी टू लिसन, लायक यू नो, वेतांगिना, बिकॉज द रेस्पॉन्स वॉज गुड न्ही. सो भायर रावली अँड आय वॉज इन द थर्ड पोझिशन. Okay, some easy thing. And after that next finale I'm second aili, but that's not about third or second or something. It's about the experience, that first time when I sang and the response I got from the audience. देखून हांव केद्दाळय म्हणटा, हांव एक ह्या हंतार जावं पावंक म्हजे मेहनत आसा वय, बट लोकांचो मोग नातलो जाल्यार हांव खंयी आसती ना. मस्त देव बरें करूं. सो हांव केदाळे म्हणटा, आतां हर एक आर्टिस्ट एक बऱ्या हंताक पावता लोकांच्या मोगा वरवीं, नाजाल्यार तो घरात आसता. करेक्ट.
आता सिंग करून करत असता मेहनत पुराय आर्टिस्ट घालतात बट तो एका लेवलाक पावता लोकांच्या मोगा वरवीं. सो आय एम सो ग्रेटफुल की म्हाका लोकांचो मोग इतलो मेळ्ळा वळख नातल्यारी. हांव कोणाची गी भुरगीं, कोणाची गी धूव, कोणाची गी बहीण, बट तांणी इतलो मोग दिला म्हाका आतां जाल्यार 6 वर्सां जावंक येतात, 5 वर्सां 5-6 वर्सां जावंक येतात. अँड आय एम सो ग्रेटफूल. सो हांवें आतां ही स्टोरी सांगली काल्याक म्हणल्यार थोडीं आतां खंयच्या एजीर आसतलीं. ल्हान प्रायार आतां पेरंट्सां मस्त सपोर्ट करतात बट आतां मोदे एजीर आसात तीं काल चिंतात. आतां हांवें चिंतलें म्हज्याक एक्सपिरियन्स मनशां आसात, कोयरांत आल्लीं मनशां आसात, कॉम्पिटिशनाक गेल्लीं मनशां आसात, हांवें काल्याक येचें, करेक्ट. हांवें काल्याक येचें बेश्टेचें गी काल्याक येचें म्हूण चिंतून बसलीं जाल्यार आज हांव हांगा आसतिना, आज तुमी म्हाका आपयतेनात, आज तुमकां म्हजी वळख आसतिना. करेक्ट. सो हांवें म्हणचें एक स्टेप काडा. इफ दॅट इज रिटन इन युअर डेस्टिनी तुमी आपणे आप त्या वाटेर पावतात. करेक्ट. आय जस्ट टूक वन स्टेप सिंपली खेळ रितीन हांवें काडली बट ते हांगा मिसर म्हाका येवन पावयता म्हणून चिंतूंकूच ना. सो तुमी सॉरी इतले डिविएट जावन हांगा पावली. बट MTGची हांव म्हणटाना एवरी राउंड हॅज टू थिंक आतां हांव आउट, हे एपिसोड हांव आउट बिकॉज हॅज टू थिंक म्हाका एक्सपिरियन्स ना, म्हाका कांयच कोत्तू ना बट हॅज टू गिव माय बेस्ट. सो म्हज्या मतीन काल आहलें ट्राय करचें, म्हजें बेस्ट दिवचें, लास्ट राउंडाच्या की आतां बेटर कशें करचें, लास्ट राउंडाच्या की आतां बेटर कशें करचें. अँड आय यूज टू लिव द सॉंग. So when I feel the song and there is pure ते intention तू करताय जाल्यार ते लोकांक पावतात. करेक्ट. If you try intentionally to do something and action जबरदस्ती आडयताय कोणाक इम्प्रेस करूंक ते कळटा पळयताना आर्टिफिशियल कळटा. करेक्ट कळटा. दिस इज मी नॅचरल. थोडी म्हणटात ओव्हर ऍक्टिंग करता. नो, इफ एनीबडी नोज मी पर्सनली दे नो दॅट आय एम नॅचरली लाईक दिस. सो आय डोंट फेक वेन आय एम सिंगिंग. दॅट इज समथिंग दॅट आय एन्जॉय डुईंग अँड दॅट्स वाय देर वॉज अ फेज हांव सत्य सांगता वेर आय वॉज व्हेरी कॉशियस अँड कॉन्शियस की हांव कशें परफॉर्म करना सामोण. कित्याक म्हाका मुस्त जाणांनी कॉमेंट केलें हें काले अशें करताय, हें काले भरतनाट्यम करताय, तुजे काले कॉन्स्टिपेशना बरें एक्सप्रेशन दिताय, तूं डान्स करना तुजी कल्लेने, तूं सिंग सोमा करिनाय. एक सेल्फ डाउट फेजार हांव पावली की हांव सिंगर वय गी न्ही, की हांव डान्स करून जिखली गी न्ही, डान्स करचें सोमा गी न्ही, बिकॉज हांगा तितलें परफॉर्म करतलें. लायक आय एम नॉट सेइंग की कोणी परफॉर्मूच करिना बट तितली कळनातली. लायक एक सिंग करतना रावन बरें मॉडस्ट वेअर करतलें, हांव एक पिंग्रिसा बरें खंयचे पद आसा त्या प्रकार. लायक इफ इट इज सॅड सॉंग मस्ट कम बट अदरवायज हेका डान्स करचें अशें आय डोंट थिंक की हांव कशी दिसता, म्हजे हात पाय खंय येतात. दॅट्स द प्रूफ दॅट आय एन्जॉय वॉट आय डू. करेक्ट. अँड दिस इज मी. Correct. आतां म्हजे पळोवन मुस्त जाणां शिकतात. हांवें मस्त भुरग्यांनी म्हजे ऍक्शन कॉपी करचे, म्हाका पळोवन मुस्त जाणां शिकला, खुशी जाता पळोवन. बट देन अगेन आय से बी यू, बी नॅचरल. करेक्ट. तुम्ही कशे आसा तशें नॅचरली येता जाल्यार करा, और तुम्ही प्रयत्न कर नॅचरली दिसता जाल्यार करा. ते जबरदस्ती तुम्ही नाही आसून कोणाक घाला, यू विल नॉट एन्जॉय दॅट फेज. करेक्ट. म्युझिक एक एन्जॉय करचें सांगती, तुमकां रिलॅक्स करचें सांगती. थंय तुम्ही चड कॅल्क्युलेशन करून पुरा बसल्यार जायना. कॉम्पिटिशन वेगळें म्हणजे बट अदरवायज वेन यू आर परफॉर्मिंग यू शुड बी फ्री. करेक्ट. सो कॉम्पिटिशनांत आमी मस्त कॅल्क्युलेशन करीचें पडटा. ना म्हणना कॉम्पिटिशनाक येता नाही म्हाका कोणी सांगतल्याची गत ना की खंयच्या टायपाचे सॉंग सिलेक्ट करीचे. सॉंग सिलेक्शनान ती हें आसा तें आसा. Nobody to tell anything, but I'm telling you, तुम्ही एक मॅट काढा, तातून क्लिक जाता वा क्लिक जायना दॅट्स सेकंडरी, बट ट्राय. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू ट्राय. करेक्ट. ओके. तेन्ना तुम्ही आता इतल्या उलयतना म्हाका उडास येयली एक सांगात कित्याक म्हण सांगल्यार हांवें म्हज्या जिणेंत हर एक जिणेंत बायबल हर एकल्याच्या जिणेंत बायबलाचें एक उतर तांकां लागता म्हणटात न्ही गे, तशें म्हज्या जिणेक लागलेलें एक उतर कितें गे म्हण सांगल्यार इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले 29 अध्याय 11वें वाक्य. हांवें इंग्लिशान सडावत वाचचें. आयजाया 29:11 म्हूण सांगतात हे म्हज्या जिणेचें लायफ लायन. आनी हाचे एक स्टिकर करणे हांवें म्हज्या मम्मीच्या घरांत हांवें घालून दवरला. आनी तो देव म्हणटा म्हाका तुजे खातीर प्लॅन आसा. आय हॅव प्लॅन फॉर यू. प्लॅन्स नॉट टू डिस्ट्रॉय यू बट फॉर युअर वेल बिईंग. म्हणजे तुज्या बरेपणा खातीर म्हणून आमी तुका ते प्लॅन दिला. देखून तुका त्या स्वप्नांत पडलें, त्या स्वप्नांत तावन तुवें एक लेसन शिकलें, त्या बायबलाच्या उतरांतून तुका मेळ्ळें इन्स्पिरेशन. तें तूं स्वप्न म्हणटाय जावं पुरो, विजन म्हणटाय जावं पुरो, बट दॅट इज देवाचें प्लॅन. कित्याक म्हण सांगल्यार हांव म्हज्या जिणेंत कितें करता हांव थोडे फुडें म्हाका थोडी विचारतात तुका इतले हॅप्पीली म्हळ्यार तूं इतलें बबली आसताय, कालें करतलें इतलें फूल स्पिरीट घालून करताय, तुका हे खंयच्यान मेळटा गे म्हणून. देखून हांवें म्हणचें म्हजो रिमोट कंट्रोल हांवें ताचे कडेन दिवन दवरला. देखून तो ऑपरेट करना जाल्ल्यान हांगासर म्हजें कांय ना. आमी एक काले म्हणटात इन्स्ट्रुमेंट्स. तुका आमच्या डॉक्टर राजकुमाराचें पद गोत्ता समोर बॉम्बे या आठवया म्हणून. सो आमी ताच्या हातांतली एक बॉम्बी. सो देखून तो कालें करता गे ताका गोत्ता आसा वॉट ही इज डुईंग. आनी आमकां तो बवार्थ आसा जाल्यार आज वेलेटा कितें आसा दॅट इज हीज प्लॅन.
देखून तुका ते इन्स्पिरेशन मेळ्ळें जावन दी तुवें त्या विशयन थोडे फुडें म्हणटात ओव्हर थिंकिंग इज बॅड म्हणून पूण थोडे फुडें काम जाता ओव्हर थिंकिंग या तूं थोडे फुडें बसून रिफ्लेक्ट करतना तुजे जिणेचेर तुवें एक नदर मारतना वेन यू आर सेल्फ अवेअर तुका तूं कोण म्हणून गोत्त आसा त्या दाडा मात्र तुका ते चेंज करून खावंक साध्य आसा देखून आतां जाल्यार तूं हांगा बसून आसताय इतले बिंदास उलोवन आसताय की आमचे कडेन कट्स एडिट्स नात पॉडकास्ट आमी कितें करता ते कट्स एडिट्स नात सो इतले उलयता इतली खुशी जाता की ऑटोमॅटिकली कितें म्हणल्यार राजा हांगा येता ना काल राती म्हाका इव्हेंट आले सो आय वॉज रियली टायर्ड आज तितले फ्रेश मुडार नातले बट वेलीटा ऑटोमॅटिक स्टुडिओ आयले उपरांत सगळे स्टुडिओ सो ते हालता तशें पळोवंक येता तुवें ते पद म्हाका सांगले तो म्हाका भेटलो ते हांव तेका ते पद ते दोळ मुशेर विल्फियाबाचे अर्ली एक पद आसा म्हूण सांगून कोणाक गोत्तूच नासलें इवन आय डिडंट नो कित्याक म्हळ्यार आमी एमटीचे पळयताले आनी आमी सगळे एपिसोड्स आमी पळयतना ते पद तुवें सिंग केल्लें जड्जांक जावन दी लोकांक जावन दी इतलें पसंद जालें की ते पद सिलेक्ट करूंक कारण कितें ते एक पद आसा ते एक पद अशें आसा म्हणून सांगून कशें कळ्ळें काल जालें हांव फर्स्ट ऑडिशनाक वेटिंग विथ एडवांटेजार आसली सो ते कॉल येवन नातले की हांव सिलेक्ट जालें म्हणून नेक्स्ट राउंडाक म्हाका सिलेक्ट जाला म्हणून इन्फॉर्मेशन आयिल्लें आतां सॉंग खंयचें म्हणून आसलें टेन्शन सो हांवें मागीर ऑर्गनायझर्सांक इसारलें की जस्ट आमकां थोडे सजेशन्स दितात की खंयचें घालें म्हणून सो तांणी म्हणलें म्हाका जोवी सराचे नंबर दिले जोवी सरान म्हाका थोडे लिस्ट दिले तातूंत फर्स्ट सॉंग आपयता रे हांव आल्लेंगी ऑर वॉट आय डोंट नो बट ते कितें की म्हाका लायक जावन हांवें तें काण गेलें ते सॉंग आयकलें अँड ताच्या खातीर सीडी हाडन त्या वॉल्युमाची सीडी हाडन आनी पुरो पद आयकून हांवें सिंग केलें ते सॉंग ताची फील येवच्या खातीर आय वॉच लॉट ऑफ विडियोज की कशें एक सोल्जराची आवय बायल रडटा तांचो पूत वा घोव सरतना आनी ते फील मेळच्या खातीर अंडरस्टँड करचे खातीर तले रिलेटेड कॉन्टेंट कन्ज्यूम करूंक हांवें सुरू केलें ऑटोमॅटीक म्हाका फील आयलें बिकॉज म्हाका काजार जावना म्हाका कळना की घोव मेल्यार कालो जाता कोण कालो जाता सो एटलीस्ट कनेक्शन वगाजेने सो हांव इमोशनल मनीस सो वेगळे इमोशन्स समजता म्हाका सो ते पळयले आनी ताचे उपरांत हांवें अंडरस्टँड केलें आनी मम्मीच्या मुखार सिंग करतलें म्हजी जज मम्मी ताली मागीर तातूंत मागीर हांगाय फादर लिगोरी म्हणून हांगा आसले त्या दाडा म्हजो डाट्टू हांगा पाद्रप जाला आतां फादर अनुप त्या दाडा ब्रदर आहलो ओके हांवें म्हणलें डाट्टू म्हाका कांय येना म्युजिकाचें म्हाका कांय येना हांव तशें म्हणलें म्हाका कांय येना म्हाका कळ्ळें हेल्प कर म्हाका काले हेल्प कर आनी ताणें म्हाका फादर लिगोरीक इंट्रोड्यूस करून दिलें आनी हांवें हें सॉंग सिंग करन प्रॅक्टीस करन पाद्रपा मुखार हांवें सिंग केलें पाद्रप आयकून आहलो जैते ही ओन्ली सेड फील द सॉंग हांवें म्हणलें फादर श्रुती ताळ यें तें पुरो सोमागी ही डिडंट कॉमेंट एनीथिंग अबाउट इट अँड जस्ट सेड फील द सॉंग फील मात्र कर म्हणून सांगलें दुसरे पटी येताना ताणें कांय सांगूं ना बरें जालें ऑल द बेस्ट म्हणून तितलेंच म्हणालो सो एक पटी हांवें एशें डेमोक गेली दुसरे पटी कांय म्हाका म्हणूना बट द फर्स्ट टायम ही सेड फील द सॉंग हांवें चिंतलें तें कशें जावचें म्हज्या मतीन कालें गो तें कोण कॉयर आणता कोण म्युजीक क्लासीक येता तांकां मात्र श्रुती सोमा ताळ सोमा तें म्हणून हांव चिंतली सो हांव बिकॉज तें पुरो म्हाका कांय गोत्तू ना म्हजें सामाना म्हूण हांव चिंतली बट थोडे पटी ब्लेस्ड सिंगर म्हणटाले हांव ब्लेस्ड सिंगर गिफ्ट मेळ्ळा तें म्हाका फ्री आनी म्हाका बरें आयकूनची शाती आसा सो आयकल्लें बरी तें सिंग करचें तें एक देणें म्हाका देवान दिलां सो हांवें तें आयकून इतलें रजिस्टर जाल्लें की हांव तें सिंग करता सो समथींग दॅट वॉज लॅकिंग दॅट वॉज गिवन लायक इन्फॉर्मेशन म्हाका दिलें फील सो ते विडियोज पळोवन म्हाका तें फील मेळ्ळें आनी एक दीस एक ते शुटिंगाचे एक दोन दिसां पयलें कोणा मम्मी मुखार गेली आनी सिंग केलें म्हजी घरा मम्मी जड्ज ती कांय गोत्तू ना बट शी इज एन ऑडियन्साच्या व्यू पॉयंटार ती पळयता ती रडली इमॅजिन इमोशनल फुल ती म्हणाली तू नेक्स्ट राउंडाक येताय पुता डायरेक्टली शी सेड अदरवाइज शी डजंट टेल ओके दे नेक्स्ट राउंडाक वचून मम्मी बिलकुल म्हणानात अँड समवेअर शी फेल्ट ओके अशें तू केलं हांवें काले अँड देन शी ऑल्सो लायक लायटली मागीर इल्लें लायटली म्हणून गेली हांव गेली थंय दॅट वॉज दी ओन्ली थिंग ह्या पदाचो अर्थ हांवें सांगितले एका मनशान तें पद बरोवंक टायम काडला ते कंपोज करूंक टायम काडला ताका म्युजीक बसोवंक टायम काडला ह्या पदान ते कालिंगी भोगणात ती भोगणां हांवें लोकांक पावयचे म्हाका व्हिडिओ पुरो करूंक कांय येना हांवें सिंग म्हज्या गायना थ्रू आनी म्हज्या प्रेझन्सा थ्रू फील करायचे अँड आय फील सो ब्लेस्ड की त्या पदाचो अर्थ काले आसा ते लोकांक पावला न्ही हांव एक इन्स्ट्रुमेंट अँड आय फील सो ब्लेस्ड आय फील व्हेरी ब्लेस्ड आय डिडंट थिंक इट वूड क्लिक हांव काल आयली हे म्हजे लास्ट सॉंग म्हणून आयली हांव फर्स्ट राउंड हे म्हजे लास्ट म्हणून फर्स्ट प्राइज वन गेले वय वेटिंग विथ एडवांटेज जाता एक विनराची जर्नी
माय गॉड. ओके ताचे उपरांत हांव म्युझिक क्लासीक जॉईन जाले. सेमीफायनल्सांत एल्टना सांगाता पावत जाल्ले आनी रोशन मार्टिस सराच्या क्लासीक हांव जॉईन जाले ते मागीरची. बट ताच्या पयलें कांय गोत्तू नासतना गेल्या हांव. ओके सो आय जस्ट वॉन्ट टू टेल पीपल जस्ट ट्राय. नॉट ओनली सिंगींग, एनीथिंग दॅट यू लव्ह डुईंग. करेक्ट एनीथिंग दॅट यू लव्ह डुईंग ट्राय. करेक्ट कित्याक म्हणून सांगला तुम्ही अशें सांगता ट्राय आनी तुम्ही ट्राय करा मुखार वचा एक पयलो स्टेप काडा म्हणटा म्हाका एक सांगणी उडस येता. सांगण्यात म्हणटात 1000 मैलाची जर्नी सुरू जावची पहिल्या मेटात देखून पहिल्या मॅट करचे व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही अशें सांगता मुजत जिणेचो एक गणित म्हाका उडस येता. कित्याक आमी बायला गांवांत आसली थंय सुमार वर्सां तेन्ना आमी पार्टी येताना आमी पुरा खाली हातान पार्टी आयल्या. लायक आमकां गोत्तू नासलें हांगा कालें करचें कोविड सिच्युएशन जावन आसा कालें करचें कितें करचें हांव तें आसलें म्हाका हांव रिजायन दिवन पार्टी आयिल्ली. तशें म्हणटाना हांगा येवन कालें करचें कांय म्हाका आयडिया नासली. अशें म्हणटा आसतना म्हजे कजन असो म्हळ्यार म्हज्या बापूचो एक बर्थडे आसतना म्हजे कजन म्हणाले बाय तूं पयलीं एमसी करतलें न्ही गे तूं एक ते आमचें फॅमिली फंक्शन गे काल आमच्या फॅमिलीचे मात्र आमी आसा तूं एमसी कर म्हणून. तशें आमी येवन हांगा 1-1.5 वर्स जाल्या उपरांत तें फंक्शन हांगासर आसलें आनी हांवें जस्ट फॅमिली फंक्शन कालें उलोवंक आसा. पयलीं करतलें सुमार वर्सां आदीं करतलें मदें एक काल जाल्या उपरांत दुबय गेल्या उपरांत गॅप कांय ना गोत्तू नासलें. बट येवन जस्ट तें फंक्शन हांवें केलें. ते फंक्शन म्हज्या फॅमिलीच्या सगळ्यांक इतले खुशी जाले गे ती म्हणाली इतलें बरें केलें आनी पुरा म्हणटाना म्हाका एक बुस्टिंग एनर्जी मेळ्ळी. देखून हांवें चिंतलें ओके एमसी हांव पयलें करतली आतां काल्या करून जो. तशें म्हणटाना त्यात म्हज्या कजनान ताच्या एका कजन असो म्हणटा ताच्या मम्मीच्या सायडीच्या कोणा कजनाचे भुरगे असो कुंगार आसलो ते म्हणाले बाय तूं करताय गे म्हाका करूंक टायम ना. ताणें कालें कोत्ताय दुसऱ्या दिसा फंक्शन आदले दिसा राती कॉल केला. म्हणून तांणी डिसायड करून नासलें फंक्शन ताणें करता म्हणून चिंतलें. बट ताका हुशार नासतना कालें कितें जालें बाय अशें जालां बाय सिट्युएशन तुवें दया कर म्हाका एमसी करेचें म्हणालें. हांव त्या वेळार आनीक फंक्शनाक वचून बायसर येता आमकां अटेंड करूंक आसा. तेन्ना पार्टीन राती डेफिनेटली 11 वरां जातात. हांवें सांगलें पाना सकाळीं फंक्शन गो तुका आतां टायम मेळ्ळो गो म्हाका पाना सकाळीं सांगी जालें म्हणजे कजन ते मागीर ते म्हणून ना बाय तुका करूंक जाता म्हणून गोत्ता तूं ऑन द स्पॉट हँडल करता म्हणून म्हाका गोत्ता तितलो कॉन्फिडन्स म्हाका आसा तूं कर म्हणून. जायत म्हणून त्या फंक्शनाक आमी बायसर नासा हांगा तर अर्दे कपाट कायला जालें फंक्शनाक गेल्या पार्टी आयल्या उपरांत 11 वरार बसली काले उलोवचें काले बरोवचें आनी पुराव म्हणून. तशें आनी कालें गो म्हाका बरोवन सवय ना. आतां जाल्यार तूं इंटरव्यू करनासा म्हाका काय बरोवन ते एक वाचून सांगचें बाय हॅड करचें म्हाका ना. म्हजें कालें आसा इट इज ऑन द स्पॉट. तशें गेली केलें फंक्शन तांकां इतली खुशी जाली गी तांणी म्हाका सांगलें लिजा तुवें फंक्शन आनी मुखार करीत येता म्हज्या कुटुंबाचें कालें फंक्शन आसलें तुकाच म्हणालें. तशें तें दोनांनी कॉन्फिडन्स मेळ्ळें तें फंक्शन पळोवन तांच्या फंक्शनाक येलें आनी कोणाक तें लायक जावन तशी म्हाका फंक्शनां मेळोंक सुरू जाली अँड टुडे पीपल आर लविंग मी. देखून तें कालें तुवें तें सांगलें उतार करेक्ट म्हज्या जिणेक तें मॅच जाता. देखून तुमी चिंती नाकात गी हांव कशी दिसता ना थोडी आता एमसीनी पुरा म्हणटाना येताना तुका बारीक आसचे सुबेत ड्रेस घालीचे तुझे एक काय म्हणटा लोकांक मस्त एक्सपेक्टेशन असता. पूण तुम्ही ते बरोबर चिंतूंक वचना नाका. तुमकां तुमच्या टॅलंटावेर भरवसो आसाचे तुमकां एखाद्या वेळार देवान तें बरें येयलां तुमच्या खातीर म्हणून देवान तें रचलां जाल्यार डेफिनेटली तुमकां मेळटा. देखून त्या खातीर कोण हो इंटरव्यू पळोवन आसात कोण हे पॉडकास्ट पळोवन आसात आयच्या दिसा वेलिटन जावन दी हांवें जावन तुमकां सांगचें एकच उतार तुम्ही काही जायना म्हणून चिंतून बसनाकात की त्या उलयतलो तुम्ही बरें केल्यार लोक उलयता पाड केल्यार लोक उलयतात. देखून कोणायचें आयकून ती कितें चिंतात हे कितें चिंतात 4 जाणां कितें चिंतात बसशात जाल्यार तुम्ही बसल्या कडेच आसतल्यार. करेक्ट. व्हेन यू आर ट्रायिंग मेक शुअर की तुम्ही कोणाकी हार्म करिनात. कोणाकी पाड जावन हर्ट हार्म करिनासतना तुम्ही तुमची वाटन केल्यार दॅट्स अ बेस्ट थिंग दॅट यू तशें हांवें लास्ट क्वेश्चन तुका विचारचें म्हणून तूं काल संदेश दिवंक कशें तें म्हणून उलयता सांगून सोडलें. ओके ऑन दॅट नोट आज वेलिटा आमच्या स्टुडिओ ओके डॉक्टर वेलिटा म्हणजे वेलिटा कित्याक म्हणून सांगल्यार हांवें वेलिटा कापितर हांवें गोत म्हणा फोन कित्याक म्हणल्यार ते पयले म्हाका म्हजे कडेन उलयतना मॅडम म्हणून आपयताले मागीर हांवें सांगलें आतां बायत म्हणून गो तूं म्हाका बहिणी बरी म्हणून तशें ताका गो म्हणचे एक फ्रीडम ताणें म्हाका दिलां कित्याक तें ताचें बरेंपण. तशें आज वेलिटा ह्या स्टुडिओंत आसा. वेलिटाच्या सिंगिंगा विशयान आमी उलोवन आसा. एक पॉज जायना जाल्यार हो सेगमेंट आमचो आज कंप्लीट म्हणून बघाना सर तर एक ल्हानशें पद कोंकणी पद आमच्या विक्षकां खातीर वेलिटा तर खंडीत आमी येता न्ही तुमी म्हणलें म्हज्या नांवार सॉंग आसा जाल्यार ताची एडवांटेज हांवें काणकेची बट हांकां आसलें लागता तुमी आनी तें आल्लांनी आतां सिंग करूंक आसा. Chorus, Velita, you're my sweetheart. Okay, right. Sangya, no problem. Mogan sangiche. Oh, definitely you're my sweetheart. Okay. Velita lobo mujhe now, kulshe kar muzo gav. मुजो ताळो गायतो लोतावन फामद जाली हांव. सगळे म्हाका पळयतात गांवपीण म्हणून बोलायतात.
पार पडसले रस्त्यार म्हाका अशें तुकलायता. वेलिटा वेलिटा यू आर माय स्वीट हार्ट. ये, वेलिटा वेलिटा यू आर माय स्वीट आणि हार्ट. म्हणा की ना. ते म्हणटली कंडी जाऊन सेगमेंट कोण पण डेफिनेटली सिंग करते. ओके इतले पुरो. ओके पूण गोत्तुना वेलिटाच्या इतल्या बरो थाळ्या मुखार मुजो ताळो कसो आयलो ना गोत्तुना बात. कित्याक आय एम नॉन सिंगर पूण हांव चिंतूंक वचना कित्याक वेलिटान सांगला आनी मुखार खालें ट्रेक करतना चिंतूंक ना म्हण Exactly. सांगून. आता पळे मोगान म्हणे वय मो वय. फीलान म्हणे करेक्ट डेफिनेटली जालें, हांव तुजो मुख काळजाक करता पावलें, डेफिनेटली. सो जाले कॉम्पिटिशन गेला मातिल्ले चड श्रुती एन ते पुरा पळे हांव कॉम्पिटिशनाक वचना. आता अशें आसतना कशें खुशेन सिंग करीजे एन्जॉय एन्जॉय करीजे कित्याक म्हळ्यार म्हाका टेक्निकॅलिटी गोत्तुना. म्हाका पदां म्हूण सांगल्यार कालें म्हाका म्युजीक म्हूण सांगल्यार कालें तुका आयकोंक बरें जाता तुका रिलॅक्स जाता ते म्हाका it. पदां तितलें. हा, देखून तुमी इन्स्ट्रुमेंट काण घेया श्रुती काण घेया ताळा काण घेया. श्रुती म्हळ्यार म्हाका तशें नांव मात्र चेडवाचें. देखून श्रुती ताळा ते टेक्निकॅलिटी म्हाका गोत्तुना कित्याक म्हजो भाऊ बरो म्युझिशियन तो म्युजीक बरें येता तो पदां म्हणटा आनी खालें म्हणटा आसा म्हणजे बाय इल्लेशें म्हणटा म्हणजे डॅडीक इल्लेशें ते टॅलंट आसलें बट हांव म्युजिकान बिलकुल फाटीं सिंग करता फॉर माय फन सेक हांव सिंग करता दॅट्स ऑल. आता म्युजिकाच्या विशयान आमी इतलें उलयलें हांव तशें तुका म्हणे इन्स्ट्रुमेंट्स गोत्तात गी इन्स्ट्रुमेंट खेळटाय गी ना बट शिकची आशा आसा आसा. खंडीत शिकतली खंडीत येवच्या दिसांनी एक इन्स्ट्रुमेंट म्हणे शिकतली. विच इज युअर फेवरेट इन्स्ट्रुमेंट. म्हणटात कीबोर्ड सुलभ म्हण देखून सद्याक आतां कीबोर्ड कीबोर्ड सुरू करताय. ओके बट एखाद्या वेळार तुका आतां चान्स मेळना जाल्यार लायक तुका कले शिकोवंक आसा जाल्यार खंयचे एक इन्स्ट्रुमेंट शिकायचे म्हण आशा आसली गी लायफांत लायक खंयचे शिकायचे म्हण आसा गी. See, I never thought that I would enter into this field. Uh-huh. ये हांवें चिंतूंक ना म्युजीक म्हज्या अंतून जाता हांवें ऍक्सिडेंटली खंय जालें एक ऍक्सिडेंट जाता न्ही Accident जाल्लें, correct, okay. एंड देन म्हाका इतलो टायम मेळ्ळो ना की म्हाका म्हज्या वेळ तितलो काम कर बिकॉज फटाफट म्हाका एक पदां फाटल्यान काम करूंक आहलें कॉम्पिटिशन आहलें सांगाताच म्हजें स्टुडंट लायफांत हांव टिचींग आजकाल शिफ्ट जाल्लें ताका म्हजें बेस्ट दिवंक आहलें सो इतल्या पुरा गडबडीर म्हाका खंयच्या वयर सोमा काम करूंक आसलें पळय ताच्या वयर हांवें काम करूं ना लायक आय टू लर्न रायडिंग ड्रायव्हिंग विच इज ऑल बेसिक्स करेक्ट आतां हांव PhD करून काले करते म्हळ्यार म्हाका म्हज्या वयर काम करूंक जाय. करेक्ट आय वॉन्ट टू वर्क ऑन माय सेल्फ एक इंडिपेंडंट मनीस जावंक जाय. फायनान्शियली हांव आसा व्हडली ग्रेस्त म्हूण हांव म्हणना बट आय एम लुकिंग आफ्टर माय एक्सपेन्सीस बट ताचे सांगाता की मम्मी म्हाका म्हणटा केदाळे हांव म्हणटा हें पयशे येतात वेतात ओके ट्रॉफीज म्हणल्यार रास्ट जातात पयशे करसून वेतात मनशाचो मोग केदाळे उरता वय न्हू आनी एक मनशाक हांगा जी एजे जाल्यार एक बरी भलायकी जाय जे करेक्ट खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक मागीर एक शेल्टर रोटी कपाट मकान कपडा ते तीन जाय. हेल्थ आणि पीस ऑफ माइंड इज इम्पॉर्टंट इतले जाल्यार ग्रेस्त मनीस Correct. सो त्या रितीन हांव ग्रेस्त जेवंक खावंक आसा भलायकी आसा सो त्या रितीन हांव ग्रेस्त. आतांचे सांगात हांवें इंडिपेंडंट जी एजे जाल्यार बाकीच्यो संगती हांवें शिकूंक आसात करेक्ट सो आय फील हॅव टू वर्क ऑन दॅट along with other stuff so हांवें मुझे इतले बेस्ट हर एका कुशीन दिवन हांव म्हाका काही विसरल्या बरी जाता म्हणजे हांवें मी टाइम हा सो आय फील दिस वॉट एवर आय एम सेइंग. आतां मनीस म्हणटा PhD केले गो कामाक वचना गी कॉलेजीक जॉईन जायना गी आय डोंट नो इन द नियर फ्युचर आय मायट जॉईन कॉलेज ऑर नो म्हाका गोत्तू ना म्हाका काले खुशी दिता हांव तें करता. ओके that's the only That thing. is the only thing. So right now I'm in that reflection stage की काले जाय कितें जाय बट मुझे थोडे स्किल्स म्हाका एनहान्स करूंक जाय थोडे स्किल्स म्हाका शिकूंक जाय अँड तितले मात म्हाका करूंक जाय. ओके आता तू तशें म्हणटा आसतना म्हाका भोगता गे लायक चकडांनी एक ब्रेक काण घे लायफान कितलें धांवताय सो तूं केदळा तूं ब्रेक काण घेताय केदळा तूं तुका समजून काडूंक प्रयत्न करता ताचे विशीं हांवें उडोली सांगलें कित्याक म्हण सांगलें मनशा सेल्फ अवेअरनेस आमच्या विशयांत आमी कोण कित्याक म्हण सांगल्यार सडावत टेल अबाउट युअर सेल्फ म्हणटाना सगळ्या आमी काला म्हणटा आमचें नांव सांगता आतां तुवें म्हळ्यार वेलिटालो म्हजें नांव म्हणजे पदच आसा बट रियली आमी ती बैगी कित्याक म्हण सांगल्यार नांव दिल्लें कोणें गी आमी जें कितें आसा आज आमचे कडेन कितें आसा जाल्यार नांव दिल्लें आमच्या आवय बापायन शिकाप दिल्लें टिचरांनी आनी काल आसा इट इज गिवन बाय समबडी एल्स. आमी कोण ह्या क्वेश्चनाक केदळो तुका जाप मेळटा कित्याक म्हणल्यार बुद्ध जावन दी जेजू जावन दी वा कोणी लायफांतले ते मनीस आमी सत्पुरुश कितें म्हणटा सेल्फ अवेअरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पूण आतांच्या टायमार कालें जालां गे म्हण सांगल्यार सगळें धांवता येतात इट्स अ मॅड रेस. बट सॉरी टू इंटरप्ट बट आता ब्रेक काणगे जे जाल्यार आतां थोड्यांक रेस्पॉन्सिबिलिटी मुस्त आसता सो तांकां तोल्यांक ब्रेक कशें काणूंक येता तांकां ब्रेक काणूंक जाय लायक फायनान्शियली लायक इमॅजिन यू आर द ब्रेड विनर ऑफ अ फॅमिली यू नीड अ ब्रेक म्हणल्यार तूं ब्रेक काण गेल्यार सगळें वयर पंगा जाता सो तोल्या मनशांक ब्रेक काणूंक जायना बट देन शॉर्ट ट्रिप्स दे कॅन हॅव ऑर यू नो स्मॉल एक काले वेकेशन काइंड ऑर सम रिफ्लेक्शन काइंड तशें आशेत
करेक्ट आता म्हाका बाय गॉड्स ग्रेस म्हज्या थंय डिपेंड जावची कोणी ना, सो आय कॅन टेक द प्रिविलेज ऑफ टेकिंग अ प्रॉपर ब्रेक, बट Correct. अलॉंग विथ दॅट हॅव चिंटू इनकम सोर्स म्हाका करियर. Correct. बट थोड्यांक तशें जायना, सो Correct. थोड्यांक म्हळ्यार मागीर सांगचे नाका ब्रेक काडून थोडी म्हणोकात आमी ब्रेक काडून गेल्यार मागीर पुरो बंद पडोवतात. सो फॉर ओके दॅट रियल ब्रेक म्हणून सांगल्यार काले तुवें आतां 1 वर्साचे काले म्हणटा काही काम करनासतना बसचें म्हणून ब्रेक म्हणून सांगल्यार काले आतां थोडी आसात की लायफान बिझी आसात. आतां म्हाका दोगां भुरगीं आसात, म्हाका म्हजी फॅमिली आसा, हांव म्हजे इव्हेंट्स करता, म्हाका म्हजे क्लिनीक आसा, आमी आमचे नॅचरल थेरपीचे क्लिनीक आसा, हांगासर हांव पॉडकास्ट सगळी करता. बट आउट ऑफ ऑल दिस ब्रेक म्हणून सांगल्यार काले ते मी टायम. मी टायम तो मी टायम म्हणलो मनशान डेफिनेटली काण घेवचें पडटा, कित्याक 24 गंटे देवान आमकां दिल्यात. ते 24 गंटे एटलिस्ट एक 20 मिनटां मिनिमम 20 मिनटां इज इल्लीशी ती मिनिटां आमकां काडूंक जायना गी जाता. मी टायम जाता. ब्रेक म्हळ्यार वी नीड टू एक्सप्लेन व्हॉट दॅट इज ब्रेक इज व्हेरी डिफरंट. ती ब्रेक थोड्यांक जायना. मी टायमाची ती एक तुवें एका दिसाक इतलो तो टायम म्हणून सांगून काडून इल्लें रिफ्लेक्शन तुजे वयर थोड्यांक कालें करी येता. एटलिस्ट एक 4-5 दीस रजा काडी येता. एक तुम्ही रिट्रीट एक तसोचें म्हणून रिट्रीट म्हणून सांगला कालें सेल्फ रिट्रीट आसात म्हणून तुवें बसचें तुजे भशेन उलोवचें एका सायलेंट जाग्याक वच, मोबायला सायडीक दवर इल्लेशें, तुवें पळोवचें सायडीक दवर, तुका करी येता. सो हे केदळ मनीस शिकता गे हांव चिंता आमकां कोणाक की भाशणां दिवची जावं दी शर्माव दिवची आमकां गरज नांद कोणना. करेक्ट. ओके तशें म्हणटना आतां तुवें आदी थोडें सांगलें तुवें कालें म्हणून प्लॅन करूं नये, तूं ब्रेक काडून आसाय म्हणून सांगून. सो आतां तुका आतां एका दोळ्यार कामाची ऑपॉर्च्युनिटी तुका आतां मेळटा वा तशें कालें आसा जाल्यार तूं खंयच्या फिल्डाक वचूंक वता तेन्ना तूं चिंतून आसाय तुवें आनी डिसायड म्हणून. नाही डिसायड इन द सेन्स लायक म्हजे फील्ड आतां हांवें टिचींग म्हाका एक्सप्लोर केलां हांवें, सो आय नो की टिचींगान काले चॅलेंजेस आसात, कसले प्रसंगती आसात, दॅट आय नो. आतां हांव इंटरनली आय एम अ डिफरंट पर्सन. सो वेन आय एम इन टू टिचींग हांव थंय येताना म्हजे एक पर्सनॅलिटींतले इल्ले वेगळें पोवन करून हांवें थंय रावचें. म्हजे बाबली नेचर काडून क्लासीक गेल्यार क्लास म्हज्या करेक्ट. So whether I'm ready to have that change in me, because they have a transition पडे स्टुडंट लायफांत हांव टिचींगाक वेताना तेन्ना हांव मेंटली रेडी नासली. करेक्ट. सो आतां म्हाका जाय की आय नो खंयच्यान कालें आसा. So after that I'm going to decide. I can't assure ki I'll get back to teaching. इतलें हांव सांगूंक आशेता कित्याक मुझ जाणां म्हाका सावाला घालतात सो आजचे तांकां जाप मेळून दी म्हणून. I will do something that gives me happiness. करेक्ट. And कालें म्हण मुकल्या दिसांनी कळटलें. आतां म्हाका नाका देखून केदाडे जाल्या उपरांत सांगिजे खंय कालें जालें म्हण. एक्झॅक्टली. करचे पयले सांगून वचो. देर आर थिंग्स इन माय मायंड एंड आय एम थिंकिंग बट आतां म्हाका सांगूंक जायना. ओके ते सोडी आमी तर आतां आमी तुका सांगचें जाल्यार तुवें म्हाका सांगलें टिचींगाक वेता आसतना तुका आतां बाबली तूं आतां कितें आसा स्टेजीर काले वेलिटा आसा क्लासी भितर तें करूंक जायना. तशें म्हणटा आसतना तूं आतां MTG करतना एलोशिसा शिकोन आसलें टायम. या इट वॉज लायक स्टुडंट आसली हांव एमकॉमान ती आसली ते 1.5 year मिसर गेला. सो ते म्हणजे स्टुडंटाची फेज ही आसा फिनालेचे पावताना हांव लेक्चरर स्टुडंट आसली. ओके आतां तूं तुजें तें आतां टेलिकास्ट जाता आसतना कित्याक म्हणल्यार MTG टेलिकास्ट जाता आसतना यू वर अ टीचर. तू शिकून आसलें स्टुडंट आसून फायनल थोडे एपिसोड जाताना हांव टीचर. ओके थोडे एपिसोडाक तू टीचर आसलें. आतां ते स्टुडंटांनी पळयल्यात तुज्या. आतां तुवें त्या स्टेजी वयर ते बबली नेचर आसलें तुवें ते डान्स केलें तले पुरो आसतना तुवें क्लासीक येतना भुरग्यांक तो कशें रिएक्शन आसतालें क्लास हँडल करूंक कसं जालें ताचे उपरांत. म्हाका ओनली चॅलेंज आय हॅड इज टू हँडल क्लास. ते म्हाका ते तोडले चॅलेंज. ओके ओके तशें भुरगीं पाड आसली म्हणून न्ही तांकां हांव लायक दे यूज्ड टू अंडरस्टँड मी. दे नो की मॅम पाप आसल्यार तांणी एडवांटेज इल्ले काण घेतात. आय वॉज लेक्चरर आय नो इट व्हेरी वेल. सो हांव म्हणल्यार म्हाका रूड रावंक आनी ते कशें स्ट्रिक्ट बरी म्हाका ते गोत्तू ना जाल्यार हांवें करचें इल्लो वेळ म्हाका जायना चड वेळ सस्टेन करून. देन आय थिंक माय गॉड आनी थोडे पेटी बेश्टे गुजी करचें काय कालें करना करना बट देन यू हॅव टू डू नो समथिंग. सो देन समटायम्स टू फील वेदर आय एम बॅटलिंग की हांव हे न्हय कोणेकी जायचे गे मल्टिपल पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर. ट्रू लायक बिकॉज सी यू आय लव टिचींग ते हांव पयले स्टुडंट आसतना इल्लेशे वीक स्टुडंट्स आसल्यांक बरा बसून शिकयताले आनी बट आय लव इवन नाव आय टेक अप ट्युशन्स. ट्युशन्स कांय म्हाका खुशी लायक खुशी सुशी काय ओके हा खुशी. सो ते टीचिंग वॉज नॉट अ चॅलेंज बट म्हजी रेस्पॉन्सिबिलिटी थंय येताना कशें आसाचें पडलें म्हजे थोडे फिचर्स तातूंत आय फेल्ट लायक आय हॅव टू एडिट अँड डिलीट अँड कॉले इल्ले करीजे मॉडिफाय करीजे म्हणून बघले. आय ट्रायड माय बेस्ट बट देन दे वर लायक त्या टायमार सिंगींग इल्लें पिकार आसलें सो आय डिसायडेड की आतां तूं लेक्चरर जेसन लोबो तुजो स्टुडंट. ओके सो तोय काल म्हणटात ही वॉज वन ऑफ युअर टफेस्ट तुका कंटेस्टंट पैकी आल्लो तो. तशें तुमी दोगां एकाच क्लासीन आसल्यात तूं तशें क्लासीक वता आसतना तो स्टुडंट जावन आसतना तुमकां ते चॅलेंजेस म्हणून बगलात गी
ताका बोकला आसतले बट म्हाका पुरे भुरगे एकतल्याक मे बी ही मस्ट हॅव फेल्ट अ लिटल तो तेन्ना ल्हान आसलो सो ताका ताचे इंटरव्यू आसल्यार तो सांगतलो की ताच्या मोतीन काल आसले म्हण बट म्हज्या मोतीन तो स्टुडंट म्हणून आसलो अँड आय हॅड टू मेक शुअर की हांव पार्शल जायना चड लायक गोत्त आसा म्हण चड कनेक्टेड जायना पुरे भुरगे म्हाका एकतल्याक सो आय हॅव ट्रायड टू गिव लव टू एव्हरी वन इक्वली सो म्हज्या मोतीन ते काय नासले म्हज्या मोतीन तो एक भुरगो म्हजो भुरगो लायक आय यूज टू थिंक दॅट आय एम अ मम्मी लायक कॅरेक्टर आनी पुरे भुरगीं म्हणजे किड्स 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 म्हणटली सो तो म्हजो भुरगो बरी ताका तशें आतांय जाल्यार हांव त्याच तरेन ताका पळयता ताका चॅलेंजेस आसूंक पडटा भुरगीं न्ही उलयतात मॅमा कडेन चड येवन कान फुंकिनात भुरगीं तांचे इतल्याक ती उलयत आसतली मे बी आफ्टर विनिंग द शो ही मस्ट हॅव फेस्ड ऑर ड्युरिंग दॅट फेज ही मस्ट हॅव फेस्ड म्हाका तितलें हें करूंक ओके आता एक फन्नी सवाल तुका आता तुम्ही क्लासीन जाल्यार तो तुका मॅम म्हणून आपयतालो पूण तो आतां शुटिंगाक येतालो हांगा तुम्ही एमटीजी ते तुम्ही कंटेस्टंट जावन आसल्यात ते तुका मॅम म्हणून तुम्ही उलयताले की पयलीं मॅम म्हणटालो आतां वेलिटा मात म्हणटा आतां वेलिटा मात ओके कित्याक म्हजी थोडी स्टुडंट म्हाका अजुनूय मेळटात की हांवें शिकयलें 1 वर्स मात्र कित्याक म्हाका टीचिंग म्हाका आतां येयलें कित्याक आतां गेस्ट लेक्चर जावन येता आतां स्टुडंट इंटरॅक्ट करता ट्रेनिंग सेशन्स हांव कंडक्ट करता पूण म्हाका फुल टायम टीचर कित्याक म्हणून सांगल्यार तूं टीचर उरलो रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता पळय तो पार्ट म्हाका जायना कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हज्या नेचराक तो सूट जायना कित्याक आय कॅनॉट प्लीज एनीवन कोणाक नमस्कार मान जिवनचे आनी पुरा बारीक आसताचे म्हाका देखून वॉट आय डू इज वॉट आय लव आय डू ओके देखून ते आमच्या दोगांचे नेचर ते एकत कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हाका कशें आसा जें म्हणून सांगल्यार मुस्तू कोणाक की तकसून म्हळ्यार खंय सर बग्गा जे ते हांव बग्गाता पूण इफ यू ट्राय टू सिट ऑन माय हेड आय शो यू युअर प्लेस तरी नेचर म्हणजे तशें जाल्ल्यान म्हाका टीचिंग म्हाका लायक आसलें बट टीचिंग सांगता उरले किरकिरी संगती आसा जाल्यार हांवें टीचिंग सोडून सोडलें सो तशें म्हणटा आसतना आतां तुका जाल्यार आतां तूं म्हळ्यार ट्युशनाक घेते भुरग्यां वोट इंटरॅक्ट करता आनी तुका भुरगीं म्हळ्यार मस्त पसंत कित्याक म्हणल्यार हांवें पळयलें तुमगेर आयल्या वेळार म्हज्या भुरग्यां वोटू जावन दी आमच्या वोटू तुमी इंटरॅक्ट केल्ली रीत तुवें तो मोग दाखोवन सो तशें म्हणटा आसतना सो इफ एट ऑल एन ऑपॉर्च्युनिटी इज गिवन म्हळ्यार तुका फूल टायम हें जावन न्ही खाली भुरग्यां वोटू कशें इंटरॅक्टीव अशें मेळ्ळें जाल्यार तूं रेडी आसाय की आतां तुवें म्हळें म्हाका तूं भुरग्यांक ट्रेन करताय थोडी भुरगीं तुजे सजेशन येतात सो ते तुका कितले संतोष मेळटा तूं काले करते कशें कर ते मस्त मेळटा म्हाका लायक एक मनशाक शिकची आशा वा काले एक शिकूंक जाय वा डिफिकल्ट जाता मागीर म्हाका इल्लें हेल्प करा तशें म्हळ्यार एक आशा आसा जे मनशाक तर दॅट आय वील गिव माय बेस्ट लायक आय एम देर फुल 100% थोडे पटी काल जाता गो ते तांकां इंट्रस्ट आसना तरल्या मनशाक तूं इंट्रस्टार शिकयताय जाल्यार ताका टॉर्चर जाता बिकॉज ताका इंट्रस्ट ना तूं जबरदस्ती शिक म्हळ्यार ताका टॉर्चर जाता सो अशें म्हाका म्हजे कडेन थोडी लायट म्युझिक शिकोवंक येताना थोडी पेरंट्साच्या प्रेशरार भुरग्यांक हाडटात तांच्या बॉडी लँग्वेजान आनी तांच्या हातूनूच रिएक्शनान कळटा किती जबरदस्ती बसल्यान म्हणून तर हांव ते पेरंट्सांक म्हणटा आनी तांकां ते इंट्रस्ट येताना तुमी हाडा आय फील आय एम टॉर्चरिंग द किड I feel I'm torturing the kid. But ते विषय सोड अशें ओवरऑल भुरग्यां सांगात मिंगल जावंक जाय सम सेशन्स जाय जाल्यार आय एम ओपन बट फुल टाइम म्हणटाना ताच्या सांगात बाकीची जबाबदाऱ्यो येतात थोडे यु नो टिक 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 मारूंक असतात तांतले थोडे फीचर्स म्हणजे ते येदोळना इन द नियर फ्युचर इफ आय फील आय बिलोंग टू दॅट ऑर आय कॅन मॅनेज इट देन आय विल डेफिनेटली जॉइन फुल टाइम अदरवाइज आय ओके तर भुरग्यां सांगात आता म्हळ्यार तुका कॅम्पाक आनी पुरा कोणी अशी आपयत जाल्यार ते ट्रेन करूंक केदाळे संतोष पावता ओके आम्ही हांगासर सुमार विषय उलयल्या म्युझिका विशयांत उलयल्या तुज्या पीएचडी विशयांत उलयल्या आमी पुरो बरे बरे संगती आतां मस्त उलयल्या आतां हांवें तुका एक सवाल विचारचें जाल्यार कित्याक म्हण सांगल्यार एका हंताक पावपाचें जाल्यार मनशान एक गोल अचीव करचें जाल्यार खाली बरेपण मात्र आसना सांगात मस्त हर्डल्स असतात सो तुज्या जिवितांत ती पीएचडी करूंक जावन दी या तुज्या संगीताच्या जर्नीन कित्याक म्हण सांगल्यार तूं शोज करताय शोज करताना थोडे फावटी शो ऑर्गनायझर्स बरे असतात थोडे फावटी तितले बरे तुका मेळना थोडे फावटी एडवांटेज काडूची मनशां असतात म्हणून सांगल्यार वेलिटा कित्याक कशेंय चलयल्या जाता म्हणल्यार बरी उलोवचे मनशां असतात अर्ले पुरो हर्डल्स खंडे जावन तुजे जिणेंत आसतले ते त्या विशयान आमी चड उलोवंक वचना हांगासर बट हे हर्डल्स येता आसतना तुका फील कशें जाला तुवें ते कशें तुवें ते ताचे तावन तूं भायर आयलाय त्याच्या विशयान इल्लेशें एक ल्हान सेगमेंट आमच्या विक्षकांक सांगशी गी ओके मेन एक सपोर्ट सिस्टम गरज आसता एटलिस्ट एक मनीस आसाचे या पेरंट मम्मी गी डाडा गी भाऊ गी वा कोणी फ्रेंड गी कोणी म्हणी एक मनीस म्हणी एक पाटल्यान रावन सो मनीस आसाचे कित्याक तूं त्या फेज तुमी म्हणलें तुमच्या फाटल्यान तुमचो घोव आसलो म्हण म्हज्या फाटल्यान म्हजी फॅमिली आसली इफ ती एक सपोर्ट सिस्टम ना जाल्यार यू डोंट नो वेर यूल एंड अप बट ती सपोर्ट सिस्टम ना जाल्यार तुमी इतले स्ट्रॉंग आसा जे एकल्यांनी उबे रावंक थोडी आसूंक पुरो तांकां कोणी सपोर्ट सिस्टम ना आयकतल्या मनशा पैकी बट तांकां ते तांच्या वयर तांणी काम करचें आतां कशें काम करचें सो फॉर मी टू डिविएट माय मायंड इनटू पॉझिटिव्ह
नेगेटिव्ह मुस्त आसा जायते या संवसारात पळोवंक गेल्यार सकट तुम्ही नेगेटिव्ह पळोवनच्या रितीर आसचे आमी Correct. पळोवनच्या रितीर आसचे काणयोच्या रितीर आसचे Correct. सो म्हजे माइंडसेट चेंज जायचे जाल्यार हांवें थोड्यो संगती केल्यात ते थोडे उपकाराक पडटल्यो वा ना बट एन नंबर लायफ तुम्ही गुगल सर्च केल्यार मेळटा काले पुरा करी म्हणून इतली लिस्ट त्या लिस्टींतले तुमकां कालें बरें दिसता ते तुम्ही पळयचे म्हाका कालें बरें दिसता म्हाका बूक वाचचे ओके सेल्फ हेल्प बुक्स मेळटात थॉट्सा वयर तुमचे लायफा वयर थोड्यांच्या लायफा वयर बायोग्राफीजांनी पुरा मेळटात तले बूक पुरा वाचा सो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट हांव तशी शिकली हांव Okay. ओके वेन यू फील लायक यू डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनीबडी बूक धरा वांजेल धरतात जाल्यार वांजेल वाचा काले खंयचे एक इन्स्ट्रुमेंट लायक एक संगती काणग्या वाचा लायक यू हॅव टू डिसायड वेदर यू लायक इट ऑर नॉट थोड्यांक लायक जावचे ना सो हांवें तेंचे म्हणलें गुगल सर्च करा इतले लिस्ट येतली तातूंत पळया तुमकां काले लायक जाता म्हणून करेक्ट सो म्हाका बूक वाचूंक सुरू केलें हांवें मुस्त शिंतोंक सुरू केलें वाय हांवें कित्या हें पयलें वाचूना कित्याक तांच्या लायफाचे एक्सपिरियन्सांतावन तांणी ते बरयल्ले करेक्ट सो तांचे थोडे एक्सपिरियन्स तुजेय करेक्ट करेक्ट सो हातून कशें डील करचें ओ हे हांव एकली मात्र थोडे फावटी हांवें कांचे म्हाका मात्र कितें जाला म्हाकाच कितें जाला बट वेन यू रीड यू फील ओके देर आर मेनी पीपल लायक यू आर सफरिंग करेक्ट और इन डिफरंट वे सो म्हजे सफरिंग म्हाका आसूंक पुरो तूं पयरतोन पळयतना म्हजे सफरिंग चिल्लर आसूंक पुरो बट म्हज्या शुजा भितर तुमी रावतना बघता की ते सफरिंग एक्स्ट्रीम करेक्ट सो हांव बूक वाचूंक सुरू केलें देन वेन आय यूज टू फील नाका वाचूंक नाका कांय नाका आय यूज टू रायट ग्रॅटिट्यूड जर्नलिंग म्हणटात ताका हांव Right. बरयतालें आय यूज टू Right. ओनली फोकस ऑन माय ब्लेसिंग्स काले Correct. पुरे दोड मिसर म्हाका यू नो ब्लेसिंग्स मेळ्ळात बरे 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 एज टू रायट समटायम्स माय ब्रेन वॉज नॉट इवन इन दॅट पोझिशन टू काउंट माय ब्लेसिंग्स तेदळा काले करतली एफर्मेशन्स गुगलर टायप करतली इतली लिस्ट येतली जस्ट कॉपी as to only read copy चिंती नासतना you copy write to an extent that your brain stops thinking कित्याक तुझे brain exhaust जाता बरोवन कॉपी करून बरोवन and then you sleep so means imagine if I've done all these things म्हळ्यार हांव तितले इमोशनली ब्रेकडाउन जाली म्हूण अर्थ Correct. okay if I've tried all this Correct. so I am telling what worked for me and then I also tried healing music आयकताली हांव Okay. फ्रिक्वेन्सी ते थोडे म्युजिक्स आसत, येतात correct. ते आयकून न्हिदूंक ट्राय करतली ब्रीदिंग एक्सरसाइज ट्राय करतली मेडिटेशन ट्राय करतली प्रेयर मेडिटेशन इज समवॉट ये मागीर यू नो प्रे करचे मेडिटेट करचे एंड एवरीथिंग इज सेम इदर यू चॅन्ट समथिंग चॅन्ट करते पॉझिटिव्ह बायबलाची उतरां जावन दी वा पॉझिटिव्ह सेंटेन्सेस जावन दी एनीथिंग लायक आय हॅव मिक्स्ड बोथ लायक हांव वांजे स्पिरिच्युअल मनशाच्या की रिलिजियसाच्या की सट हांव स्पिरिच्युअल सो स्पिरिच्युअलिटी अँड लिटल बीट ऑफ सायन्स दोन्ही मिक्स करून हांव हॅव ओवरकम थिंग्स शेअर करूंक जाता जाल्यार बट वेन यू आर शेअरिंग 1000 पटी चिंता कोणा कडेन शेअर करता Correct. ओके म्हजे इनसेन्सार हांव पुरे कडेन सांगून वेतली आनी ते खंय म्हजे हांव तू जोकर जावंक पावली करेक्ट I know that I'm different. Every individual is different. Different, correct. Okay, but थोडे सांगती मनीस एक्सप्लोर करताना इल्ले लेट जाता हांव इल्ले लेट एक्सप्लोर करूंक ट्राय केले सो ऑब्वियसली हांव एक ल्हान भुरग्यां बरी आसतालें एक 5-6 वर्सांचे भुरगे आतां संवसार पळोवन आसा हांव आतां 6 वर्सां एक्चुअली पळोवंक गेला संवसार संसार पळयलो करेक्ट ओके अँड आय विल बिहेव लायक दॅट ओनली आय डोंट नो वॉट्स हॅपनिंग ओके म्हाका Correct. काले जावन असो गोतूना सो दॅट हें काले अशें करता हें काले भुरग्यां बरी करता instead of understanding why she is doing okay let us just support her let us just help her out to explore तली मनशां मेळची बारी उणी बारी उणी. तुका सांगोंक मेळटा तूं मायनॉरिटी तुवें चिंतचें तशें सो यू फील ओके देर वॉज अ टायम हांव तू रॉंग दिसता हांव तू समाना यू स्टार्ट थिंकिंग दॅट वे Correct. ओके you call it a depression or what it is I don't know but that Okay. is a phase everyone एका लायफान एक टायमार वतात. पावतात त्या पावतात, हातून where you feel like that every individual behaves in a certain way based on their past experiences and then फ्युचरान ती आनी की प्रेझेंट एक्सपिरियन्सा वरवीं इवॉल्व जावन एका रितीर पावतात आनी Correct. इतल्यान म्हणजे एक चड मनशापण आसल्यार इल्लें लायफ इजी जाता एक मनशापण की एक मनीस अशें काल्याक बिहेव करता ताच्या फाटल्यान एक कारण आसतलें हांव पयलें चिंतलें रूड आसली मनशां ही काले रूड आबा बट आतां चिंता हांव ही रूड जाल्यार तांच्या लायफाच्या Correct. एक्सपिरियन्सा वरवीं अँड Exact. आय हॅव मोर रिस्पेक्ट तांच्या करेक्ट करेक्ट Correct. तांच्या वयर म्हाका चड रिस्पेक्ट येता ओ पाप हांकां लायफान अशें स्ट्रॉंग करेला कित्याक आज हांव बसून चिंतता इवन नाव आय एम गेटिंग इमोशनल हांव थोड्या सांगते इतली स्ट्रॉंग जालें हांव अशी नातली वन आय थिंक ओके वेरी यू आर टेकिंग दीज स्टेप्स यू आर नॉट लायक दिस आय डोंट वॉन्ट टू क्राय बट आय वॉज नॉट लायक दिस लायफ हॅज फोर्स्ड मी टू टेक इफ आय डोंट रिस्पेक्ट माय सेल्फ कोणी रेस्पेक्ट नोबडी इज गोइंग टू रिस्पेक्ट मी आता हांव इंग्लीश उतरां चड उलोवन आसा ताका हें सांगतलें हांव आतां फ्लोर उलोवन आसा ना ते म्हणना कितें आमचे पॉडकास्ट आमचे इट इज अ नो कट तशेंच आमी हें करता कितें आमचे हांगासर नो फिल्टर्स
बिकॉज इफ आय थिंक एंड से देन दॅट ते फ्लो ते फ्लो पार्ट जाता वय करेक्ट. सो थोडे थोडे संगती हांवें तशें ट्राय केले. सो हांव म्हज्या मम्मी कडेन चड क्लोज, हांव तिचे कडेन चड शेअर करता. सो तुमी शेअर करतना चिंता की कोणा कडेन करतात ते मनीस वा तो मनीस समजाता गी तुका, वा ता एक जोक रितीर कन्सिडर करता गी, तातूंत तांकां काले मेळटा. थोड्यांक मनशां येनात कांय ना, तांकां म्हणजे हे सेल्फ हेल्प टेक्निक्स आसात थोडे ते करा. मनशां ना जाल्यार इवडना, एकलाकच राव. सो नाव फॉर मी द थिंग इज, इवन मामी म्हणटा हांव ना जाल्यार काले करताय गो. सो आय वॉन्ट टू बी दॅट स्ट्रॉंग दॅट इवन इफ आय एम लेफ्ट अलोन इन दिस वर्ल्ड, आय शुड बी इन अ पोझिशन टू लिव्ह. तुवें येवन सांगत म्हाका सांगतना म्हाका उडत येता मेरा नाम जोकर म्हणून सांगून ओल्ड Movie, पिक्चर आसा. तातूंत तो जोकर कितलो हसता गे, ताच्या फाटल्यान चार्ली चॅप्लिनाचें आमी सांगचें जाल्यार जिणेंत ताणें सगळ्यांक हांसयलां. ताची पर्सनल लायफ कशी आसली, देखून कोण मनीस हसता त्या हांसा फाटल्यान आसचें दूख केदाळा आमी समजोंक शकता. वी आर एबल टू हेल्प पीपल. देखून आमी पोर आतां आमची एकली गेस्ट हांगासर आयली, ती सायकोलॉजिस्ट, ती कावन्सिलिंग आनी प्रयोग करता. ती म्हाका म्हणाली लायफ इज सिंपल, मस्त इज द लायफ म्हणून सांगल्यार आमी कॉम्प्लिकेट करून काण घेता. कोणाय समोग करूंक कस्ट गी कस्ट ना, थोडे पुढे कान जाता म्हणून सांगल्यार त्या मनशाक मोग मेळना, मोग रिसीव करूंक ती तयार ना. तुजे कडेन मोग आसा दिवंक, बट त्या मनशाक मोग काडूंक नाका, असले सिच्युएशन असतात. देखून आयच्या सेगमेंटांत आमी सुमार उलयल्या, आमचे सुमार तुजे बरेपण तुवें सांगलें, आनीक वेलेटा लोबोचे बबलीनेस सुमार तुवें हांसयले. हे आसा देखून आतां निमाणें सांगचें जाल्यार आतां तुका एक हायपोथेटिकल क्वेश्चन. तुज्या जिवितांत एका दवडा देव तुका दिश्टी पडटा, वा तुका एक टायम ट्रॅव्हलिंगची म्हणजे वॉचाचे न्ही मुवी आसा, यू कॅन टायम ट्रॅव्हल. तुका एका जिवितांत पाटी वचोंक चान्स मेळ्ळें जाल्यार तूं तुज्या जिवितांतली खंयची संगत डिलीट करूंक वा चेंज करूंक अशें येताय. इट्स अ हायपोथेटिकल क्वेश्चन. आज हांव कितें आसा ते पुरे एक्सपिरियन्सा वरवीं, इफ आय वुडंट फेस ऑल दॅट, आज हांव ये वेलिटा जावंक शकती ना. मे बी आय वुडंट बी दिस इमोशनल ऑर अंडरस्टँडिंग, हांव इल्ले वेगळ्या रितीची आसती आसली कोणा. सो आज ये वेलिटा तुमकां मेळ्ळा जाल्यार ते पुरे एक्सपिरियन्स हांवें फेस केल्ल्या वरवीं आज हे वेलिटा मेळ्ळा, नाजाल्यार तुमकां दुसरे वेलिटा मेळटा. वाव, व्हॉट अ ब्युटिफुल वे टू सी इन लायफ. कित्याक म्हळ्यार सडावत हांव थोडे फावटी अशे मनशां पॉडकास्टा खातीर मात्र न्ही, हांव अशा मनशां कडेन उलयतना हे सवाल विचारता. एखाद्या वेळा तूं जिणेंत तुका पाटी वचोंक जाय जाल्यार तूं खंयची तुज्या जिवितांतली संगत चेंज करूंक येता म्हणून. कोणाच्या जिवितांत खाले ना काले एक हांव अशें जाल्लें जाल्यार म्हज्या जिवितांत कित्याक म्हणून सांगल्यार आज सकाळीं म्हज्या बाबाचो शर्माव आयकून आसली. तांचे एका वर्सा आदलो कार्मेल किरणाच्या मिडियार एक शर्माव आसा. म्हज्या जिवितांत कंट्रोल झेड म्हणून सांगल्यार काले अंडू बटन. म्हज्या जिवितांत एक अंडू बटन म्हणून आसलो जाल्यार हांव पाटी वचून हें चेंज करन अशी आसती कोण ना म्हूण सडावत लोक चिंतात. पूण आज तुवें जिणी पळोवनशी एक दुसरोच ते एक व्यू पॉयंट आमकां दिला. इट्स नॉट इजी, म्हज्या दोळ्यान दुख आसात. इट्स नॉट इजी, यू फील लायक डिलीटिंग मेनी थिंग्स, बट देन आय फील आज हांव कितें आसा ताचे वरी, इफ आय वुडंट फेस दॅट आय वुडंट बी दिस. करेक्ट. सो ते हांव म्हाकाच मोतीन घालना आसा की ते हांवें चिंतो नजो, बिकॉज अदरवायज यू बिकम विक्टीम. हांव विक्टीमाचें कार्ड खेळटा मागीर, म्हाका कितें जालें, हें कितें जावन जालें. सो हांवें सोमा चिंतून एनालिटिकल ब्रेनात हांव आन्सर सांगून आसा की आय एम कन्सोलिंग माय सेल्फ सेइंग की टुडे हांव कितें आसा ते पयलेंच्या एक्सपिरियन्सा वरवीं. सो आय शुडंट बी डिलीटिंग ऑर रिग्रेटिंग एनीथिंग फ्रॉम माय पास्ट. करेक्ट. सो लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक. आणि हांवें सांगचें काल आमी सांगलें लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक, बट लायफ तुका सक्कडी मिस्टेक करूंक लक्झरी दिना. देखून उरल्या जे मिस्टेक आतां न्ही आमी शिकोंक जाता. सो लायफ इज अ लर्निंग लेसन. देखून आमी आतां हो सेगमेंट एंड करच्या वेळार निमाणें जावन आतां आमी इतलें पुरो उलयल्या, एक ल्हान संदेश तुज्या जिणेच्या त्या लेसनांत तुवें कोणाक दिवंक आसा जाल्यार निमाणें एका मिनिटा भितर तूं कालें सांगूंक कशें. ओके, हा इतलेंच. तुमची एज, तुम्ही खंयच्या सिच्युएशनार आसात, कालें तें तुमी मोती काणगेन आसतना एक मॅट काडा. काले तुमचे काळीत सांगता पळय, एक मॅट काडा. कित्याक लायफ कितले लांब आसा म्हण आमकां गोतना. शॉर्ट गी लांब गोतना, क्या पता कल हो ना हो आमी म्हणटा. हांव केदाळे म्हाकाच म्हणून आसता. सो लायफ आज अखेरीचो दीस म्हूण तुमी सांगून चिंतल्यार तुमी तुमचे बेस्ट दितात हर एक दीस. आज म्हजो अखेरीचो दीस, आज म्हजो अखेरीचो दीस म्हळ्यार तुमी खंयचेंय काम करनासात जाल्यार तुमचे बेस्ट दिवंक आज तुमी सकतेल्यात. सो तें चिंतून आसा की आज म्हजे बेस्ट दिवचे, हांवें बरे मनीस जायचे, बरे मनीस जाय. मनशापण मोस्ट इम्पॉर्टंट. आय एम टेलिंग यू, हे पुरे मेटेरियलिस्टीक थिंग्स म्हज्या लेकार हांवें म्हणजे मेटेरियलिस्टीक संगती येतात वेतात ते कशें करीत, मनशापणाने ते मोस्ट इम्पॉर्टंट. करेक्ट. ये मेन. ताच्या उपरांत तुमी कालें करा. मनशापण जाल्यार यू विल नो हाऊ टू लिव्ह लायफ लिटल बेटर. बट मनशापण चड आसल्या मनशांक जियोंक इल्लेशे कश्ट आसतात पळय. बट दॅट्स अ थिंग की लायफ अखेरीचो दीस म्हूण सांगून जियेल्यार तुमी हर एक करचे काम तुमचे बेस्ट दिवंक शकतल्यात. ओके. सो त्या नोटा संगी आमच्या सर्व वीक्षकां तर्फेन, आमच्या कार्मेल कॅफे टीमाच्या तर्फेन वेलिटा तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा.
आणि आयच्या दिसा हांवें तुजे खातीर मागचें इतलें तूं कितें आशेताय तूं कितें मागताय तो सर्वेस्पोर देव तुका दिवं दी कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी बसून असो जागो पवित्र जागो आमी इन्फिजियस श्राइन हांगासर आमी बसून आसा ह्या जाग्यार साबार अजापां घडतात आणि हांवें हांगा पयल्या गेस्टांक हांवें सांगला ओ सोफा इज अ मॅनिफेस्टेशन कावची म्हणून आमी चिंतया पूण हांगाच्या आयच्या दिसा तूं हांगासर कितें बसून उलयलाय तुजी कितें बोगणां आसात तुवें तुज्या जिणेंत शिकली ती लिसांवां आसात आमच्या प्रेक्षकां सांगात तुवें वांटून घेतलाय आणि तुज्या जिणेंत तावन तुज्या जिणेच्या कप्पा तावन एक गोटो आमकां आज मेळ्ळा आणि हे आमच्या प्रेक्षकांक मेळ्ळा कोणाची एकल्याची जिणी चेंज जायत जाल्यार खंडीत. वेलिटा लोबो विल बी व्हेरी हॅपी True. डॉक्टर वेलिटा लोबो ओके ओके Okay, so- काले संसारीक एक अचीवमेंट ओके ना ना दॅट इज युअर अचिव्हमेंट दॅट यू हॅव अर्नड इट ते तुका काले म्हणटात गिफ्टर मेळलेलें न्ही यू अर्नड इट डॉक्टर वेलिटा लोबो यू true, अर्नड इट true. सो तुका हांव परत हे फावटी आमच्या सर विक्षका तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं. आमच्या सांगाता तुज्या जिणेची एक ल्हानशो मुमेंट आमकां सांगाता करसूंक हो देवान दिल्लो भाग देवाक वर्गां दिता तुवें आशिल्लें मागलें पुरा मेळोन तुजी जिणी नंदन जावन दी आनीक तुजे मुखार मस्त स्वप्नां आसात जावंक पुरो तुज्या जिणेंतले राईट डिसिशन करूंक आणि देवाचे काले निर्मोणे आसा काले Yeah. प्लॅन आसा तुजे जिणेंत सर्व बरें जावन दी म्हणून तुका आमच्या सर विक्षका तर्फेन हांव मागता परत ते फावटी देव बरें करूं देव बरें करूं. तर विक्षकानो तुमकां आयचो एपिसोड कसो लागलो खंडीत जावन आयचो एपिसोड आमी मस्त शिकल्या कित्याक वेलिटा मस्त हसयल्या आमकां आमी मस्त उलयल्या आनीक ताच्या जिणी येतावन तुमकां प्रेरण मेळ्ळें म्हणून खंडीत जावन म्हजी पातयणी आमकां येदोळच थोडे आमचे एपिसोड रिलीज जाल्यात तुमी पळोवन आसात तुमचो मोग आमकां दिवन आसात मुखारी आमकां सपोर्ट करनंत रावा हांगासर पळया आमचो प्रोग्राम आमचे चॅनलाक सबस्क्राईब करा शेअर करा एखादो वो तुमकां एपिसोड लायक जालो जाल्यार तुमच्या फ्रेंड्स वांगडा शेअर करा तांकां सांगा बरें कितें कित्याक बरेंपण आमी मांडून घेवचें म्हण सांगतात कित्याक बरेंपण मांडून घेतल्या वरवीं आणखी चड जाता देखून तुमकां कितेंय बरें लागता जाल्यार वांटून काण घेया सबस्क्राईब करा शेअर करा आणि लाईक आणि कमेंट करून विसरा नाकात आणि हांगासर या स्क्रीनाचेर आमचे व्हॉट्सअप नंबर आसा एका वेळा तुमकां आमकां कितें सांगूंक जाय खंयचे विशय तुमकां लायक जाले एका वेळा खंयचे विशय तुमकां लायक जायनात कितें चेंजेस करूंक तुमकां मन आसा जाल्यार दया करून आमकां सांगा कित्याक हो शो आमी हाडला तुमचे खातीर तुमी आसल्यान आमी आसा वेलेटांनी सांगलें Yeah. कित्याक तुमचो मोगस आमचे आस्त. जिविताची आस आस्त. कित्याक म्हणून सांगल्यार आमचो डॉक्टर राजकुमार कन्नड असो तोय म्हणटलो अभिमानी देवरुगळो म्हणून तुमी आसल्यान आमी हांगासर आसा परत हे फावटी येवचे शुक्रारा ह्याच वेळार आमी तुमकां परत मेळटले हांव तो पर्यंत सुमेश आमच्या विक्षकांक देव बरें करूं.